प्रणियाजी तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. थँक्यू कौशल. एक खुशी जाता की हांव डिफरंट टॉपिकाचेर डिस्कस करतले आनी तुवें म्हाका एक सहकार्य दिवन हांव टॉपीक एक्सप्लेन करता म्हटले एक माझे क्वेश्चन्स मे बी थोडे फाटी फुडें घालतले विचारपाक मातशें सांबाळून घेवचें कित्याक असले टॉपीक केन्ना टच करूंक नासले. म्हणजे तुम्ही जेन्ना म्हाका हो. अप्रोच केले की पिरियड्स मासीक पाळी ह्या टॉपिकाचेर तुमकां लायक उलोवपाक जाय आसलें आनी जाणून घेवपाक जाय आसलें तेन्ना सो म्हाका दिसलें की तुमी कोण तरी एक्सपर्टाक एक्चुअली विचारपाक जाय हे प्रश्न. पूण मागीर हांवें चिंतलें की आरे हांव तर म्हयन्याचे 5 दीस हो प्रोसेसांतल्यान वयता. सो म्हाजी लायक इतलो आनी कांयचे उरतले जो मेरेन मेनोपॉज येना तो मेरेन. सो म्हाजो जो कितें अनुभव आसा किंवा म्हाजी जी कितें जर्नी प्रवास आसलो मासीक पाळये बद्दल सो हांव म्हाजे कितें एक्सपिरियन्स आसा ते शेअर करूं शकता. सो हांवें तेन्ना मागीर ओके म्हटलें. ओके ना पयलींच असोच कित्याक दिसलें खबर आसा एक की बाबा जे आमी इंस्टाग्रामार म्हणा किंवा फेसबुकार स्क्रोल करतना एक एक आमकां एड दिसता किंवा जे आमचे व्हिडियोज दिसतात पळय भितर खुबशे गजाली अशें दाखयलें वयता की ती खरी काय फोटींग ती कळना आनी तेका लागून एक्चुअली मे बी हांव गर्ल्सांक ते खबर आसता ते फोटींग म्हणून पण बॉयजांक डेरिंगूय जायना की विचारपाक की खरी काय फोटींग काय म्हणून एक्चुअली मे बी चुकोन कोणी विचारता आसतलो आनी विचारपाकूय भंय असले गोश्टींनी ते म्हणटा खंय तरी क्लियरन्स येवनी क्लियरिटी येवनी अशा गोष्टींचेर आनी हे प्रत्येक बायला फेस करता चेडवा फेस करता अशें म्हटलें सामान्य चेडवा वांगडा कित्याक डिस्कस जावपाक शकना हो टॉपीक. रायट. सो जशें तुमी म्हटलें न्ही की कशें आसा बायोलॉजिकली जेन्ना आमकां कितें कळपाक जाय जो व्यक्ती त्या प्रोसेसांतल्यान वयता किंवा अनुभवता त्याच मनशा कडल्यान इन्फॉर्मेशन आमकां बरे तरेन मेळूंक शकता. रायट. सो जर म्हाका कितें तरी खंयच्या दादल्या मनशा बद्दल विचारूंक जाय बायोलॉजिकली कितें आसा जाल्यार म्हाका त्या मनशा कडल्यान बरे तरेन कळटलें. तशेंच जेन्ना आमी मासीक पाळी म्हणटा तेन्ना कोणाक जाता तेजे कडल्यान जें इन्फॉर्मेशन मेळटलें तें बरें आनी अशें नासता न्हू की प्रत्येक फावटी आमकां सायंटिफिकली रिजन जाय अशें एक जनरल पॉयंट ऑफ व्यू जाय आसता. एक्झॅक्टली. बिकॉज कशें आसता स्कुलान आमकां सायंटिफिकली बायोलॉजिकली कितें प्रोसेस आसा तो सांगतात. ओके तो बरे तरेन एक्सप्लेन करतात. पूण बाकीचे ज्यो मेंटली फिजिकली जे कितें कितें फेस करचें पडटा किंवा सोशली सामाजीक तरेन जे बायलांक कितें फेस करचें पडटा ते बायलां कडल्यानूच येतलें. ते आमच्या टेक्स्टबुकांनी आसना. सो एक नॉर्मली पयलींच म्हाजो प्रश्न आसा की एक्चुअली पिरियड्स म्हटल्यार कितें गुगलाचेर किंवा बाकीच्या मिडियांचेर डेफिनेशन वेगळें आसा किंवा वेगळ्या तरेन दाखयता सो एक्चुअली पिरियड्स म्हटल्यार कितें एक सिंपल भाशेन. ओके. बेसिकली पिरियड्स जेन्ना येता पळय एका बायल म्हणजे जेन्ना ती प्युबर्टी हिट करता म्हणजे वाट्या वयार येता तेन्ना 13 टीन्स एजीन पावली न्ही की आमची बायोलॉजिकली दादल्यान तशें फक्त एज ऑफ 13 ताका फाटी फुडें जावपाक शकता काय कितें आसता एक्चुअली. सो जेन्ना ती प्युबर्टी टीन एजीन पावता पळय तेन्ना बायोलॉजिकल आमचे शारिरीक चेंजीस जाता आनी तेन्ना पिरियड्स येता. ओके. सो पिरियड्स केन्ना केन्ना युजली एवरेज जी आसा पळय ती 5 दीस आसता. ओके. म्हयन्यांतल्यान 5 दीस तुमकां आमकां पिरियड्स येता. सो बेसिकली पिरियड्स कितें सो जी आमची गर्भशैली आसा युट्रस जो आसा सो तितून न्हू ब्लड एकठांय जाता आनी एक दाट लायनींग कशी करता. ओके. सो थंय भुरगें वाडपाक जो प्रोसेस आसा तो चालू जाता. सो जेन्ना आमी वयार येता आनी आमची बॉडी रेडी जावपाक लागता किंवा जाता भुरगे प्रोक्रिएशना खातीर वंश वाडोवपाक म्हणटा ते आमी तशें. सो जेन्ना तयार जाता तेन्ना आमकां पिरियड्स येता. तयार जातकीर आनी कितें आसता जेन्ना प्रेग्नन्सी जायना लायक कन्सीव जायना तेन्ना ती उडयता. सो ती आपली जी लायनींग आसा ती काडून ते ब्लड पुश आवट करून आंगांतल्यान आमच्या उडयता. सो त्या प्रोसेसाक जो 5 दिसाचे जे युट्रस क्लिनिंग आमचो जाता तेका आमी पिरियड्स म्हणटा किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणटा. एक्चुअली फर्स्ट एक्सपिरियन्स कसो आसता किंवा त्या टायमार एक सामाजीक दृश्टीन तुमी कशें पळयतात एक एकदां. सो म्हाजो जो आसलो तो खूब बरे तरेन आसलो कारण म्हाजी जी मम्मी आसा तिणी म्हाका ल्हान आसतना पिरियड्साची आयडिया दिल्ली. ओके. हांव 5-6 वर्साचें आसतलें चड व्हडलें नासलें आनी त्या वयार न्हू आमची जी क्वेश्चनिंग करपाची जी क्षमता आसता ती कमी आसता कित्याक आमकां तितलें कांय कळना. सो आमकां जें कितें आमचे पेरंट्स सांगता तें आमी आयकता आनी मानता. रायट. आमचे 1-2 प्रश्न कितें आसूं शकता आनी तांकां खबर आहा कशें उगी करपाचें. सो हांव म्हज्या मम्मीची शेपडी आसली हांव तिका खंयच हाडून वचनासलें. सो ती जेन्ना आपले पिरियड्स पॅड्स चेंज करपाक वयताली बीन तेन्ना हांव पळयतालें. सो हांव तिका विचारतालें की तूं तें व्हरता आनी कितें करता किंवा तें कितें कित्या खातीर वापरता. सो तिणीन म्हाका लायक एकदां सांगलें की ना बाबा तें ल्हान भुरग्यां खातीर न्हू व्हडल्या तुमी सांगता. आनी एकदां जेन्ना अशेंच जालें तेन्ना विचारलें. सो मागीर तिणी म्हटलें कितें की बाबा बायलां न्हू व्हडलीं जाता पळय म्हणजे तूं व्हडलें जातलें तेन्ना आमकां रगत येता.
आमी न्हिदता थंयसरल्यान रगडटा बिकॉज युट्रस हे ते तिका तितले व्हडले एक्सप्लेन करपाक कळनासलें. सो तेणी सांगलें आनी ते स्टॉप जायना, ते व्हांवत वयता मातशें मातशें. सो तेका लागून आमी कपडो धरता तो. सो तूंय व्हडलें जातलें तेन्ना तुकाय लायक तशेंच जातलें, सो तेन्ना भिवू नाका. आनी जेन्ना तुका तशें जातलें तेन्ना मागीर भुरगें जावपाक म्हणजे देव तुका हें दिता, म्हणजे हें दिता, ब्लेस करता इन अ वे. सो म्हाका ती आयडिया आसली आनी जेन्ना म्हाजी फर्स्ट पिरियड येयली पळय तेन्ना म्हजो बर्थडे आसलो. सो म्हाका ती Birthday सारकी आसा. याद आसा. सो हांव न्हांवपाक गेल्लें आनी हांव मामागेर वचपाचें आसलें तेन्ना. सो हांव न्हांवून भायर सरता आनी दारार पाल आसली, सो ती म्हाज्या आंगार पडली. सो हांवें म्हटलें की बोवाळ केलो. सो मम्मी येयली आनी कितें जालें म्हटलें आंगार पालीचे पोर पडले. म्हणटाली न्हांवून घे तर आंगार पाल पडटकीर न्हांवता. सो बरें म्हटलें आनी ती उदक घेवन येता म्हणसर हांवें नोटीस केलें की आय एम ब्लिडींग. सो हांवें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ओके म्हाजी MCA म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल, तांकां फूल फॉर्म सुद्दां खबर नासलें बट वर्ड एब्रिवेशन करेक्ट खबर आसलें, मेन्स्ट्रुअल सायकल MC. सो म्हाजी MC जाली म्हणून सांगलें. तिणी म्हाका विचारलें तुका कशें कळ्ळें. सो हांवें सांगलें मागीर तिणी चॅक केलें हांव जाली. सो तो म्हाजो एक्सपिरियन्स आसलो. तशें ना आनी एक अशें आहा की एक्चुअली पिरियड्स फक्त 5 दिसांक आसता किंवा त्या टायमार तुमचे इमोशनली किंवा फिजिकली कितें चेंजीस जाता बॉडीन एक्चुअली. पळय जेन्ना फर्स्ट टायम जाता न्ही तेन्ना पिरियड्स खूब इरेग्युलर जाता. म्हणजे फर्स्ट इयर तूं जेन्ना फर्स्ट तुजी पिरियड्स येतली तेन्ना म्हाजी न्ही लायक ब्लिडींग एका दिसान 2 दिसां भितर बंद जाली. ओके, सो ती 5 दीस कंटिन्यू जावंक ना. पण जेन्ना हांव एक 4 म्हयन्यांनी परत जालें पळय तेन्ना ती 2 वीक गेली. सो स्टार्टींग जेन्ना आमी लायक कोणूय चेडूं जेन्ना ह्या प्रोसेसांतल्यान वयतात तेन्ना सगळ्यांचो एक्सपिरियन्स सेम आसता. प्लस जे इमोशनली किंवा फिजिकली आमकां जे कितें फेस करचें पडटा पळय तेवूय प्रत्येक मनशाचे वेगळे आसतले किंवा बायल मनशाचे वेगळे आसतले. जे म्हाका त्रास जाता नॉट नेसेसरी ते दुसऱ्याकूय दुसरे चेडूय फेस करता. कशें आसता पिरियड्साच्या टायमार क्रॅम्प्स कारण युट्रस कॉन्ट्रॅक्ट जाता रायट. सो तो प्रोसेस भितर जाता आंगान, सो आमकां तो पेन तरी कमी आसा. आनी इवन सम स्टडी हॅव सेड इट की जो पिरियड्स पेन आसता पळय इट इज नियर टू हार्ट अटॅक. सो इट्स लायक मौत को छूके टक से आना काइंड ऑफ इन अ विटी वे. बट इतलो जावं शकता थोड्यांक कारण म्हाजी जी थोडी क्लासमेट्स आसली किंवा फ्रेंड्स आसली थोड्यांची कंडिशन इतलें वायट जातालें की तांकां हॉस्पिटलान एडमीट करचें इतले वीक जातात पडटालें, एक्चुअली. सलायन लावचें पडटालें. इतली एक्चुअली मेंटली वीक जाता की ते काय बियॉन्ड वीक जातात अशें कितें रिजन एक्चुअली आसता. पळय कशें आसता न्ही आमची लायफस्टायलूय आसा पळय ती लायक वेगळी आसा. जेन्ना आमी कॉलेजीन आसता पळय आमकां संवय आसता मील स्कीप करपाचें, आमी भाजयो खायनात किंवा हें. सो आमचो जो डायट आसा इनटेक आय फील की तो इम्पॉर्टंट आसा. तुमी कितले पर्यंत फॉलो करता एक्चुअली. सो पळय जेन्ना हांवें ऑब्जर्व केलें जेन्ना हांव कॉलेजीन आसलें किंवा शिकतालें पळय तेन्ना आमचें ब्रेकफास्ट करून वचप ना किंवा मदीं लेट जालो खंय उरली खंय भायर गेली फ्रेंड्सां वांगडान किंवा अशें जाल्यार जो टायमींग रेग्युलर जेवपाचो खावपाचो तो हालतालो. सो जो इनटेक आसलो पळय हें नाका तें करपाची खूब संवय आसता आमकां. सो म्हाका दिसता की खंय ना खंय तो अफेक्ट जाता. आनी इनिशियल स्टेजीर म्हणजे जेन्ना पिरियड जाता आनी कांय वर्सांनी तो त्रास सगळ्यांक आसता, थोड्यांक आसता थोड्यांक नासताय बी. बट चडशे जांकां त्रास जाता पळय जेन्ना तूं मॅच्युअर जाता तें स्लोली कमी जाता. आनी थोड्यांचें कशें आसता की लग्ना पयलीं म्हणटा तशें एक भुरगें जालें काय मागीर ती म्हणटा की चेंजीस जाता. ओके, थोड्यांचो एक्सपिरियन्स तेंच्यांनी शेअर केला की भुरगीं जातकीर मागीर कमी जातलो इतलो त्रास जावचो ना. थोड्यांचो कमी जाता थोड्यांचो जायना. सो हांवें जशें पयलीं म्हटलें की प्रत्येक मनशाचो जो आसता तो वेगळो एक्सपिरियन्स आसता किंवा त्रास आसता. सो डायटाच्या बाबतींत न्ही जर तुमी म्हाका विचारलें जाल्यार आय फील आनी हांवें वाचलाय बीन की हांवें एक्सपिरियन्स केलें ब्लोटींग जाता, गॅस जावप, पोट फुगप हें जाता. सो त्या टायमार न्ही जर तुमी पोट फुगता तसलें जर जेवण आसा किंवा लायट फूड मोस्टली ग्रीन व्हेजिटेबल्स जर सॅलड तुमी खावं शकता जाल्यार जर तुमी इनटेक करीत न्ही आनी डायजेशनाक हेवी पडना पळय तशें जर तुमी जेवण जेयत जाल्यार म्हाका दिसता की तें मातशें बरें पडटलें. कित्याक ऑलरेडी तुमच्या युट्रसान एक प्रोसेस चालू आसा ब्लड पुश आउट करपाचो कॉन्ट्रॅक्शनाचो. तितून जर तुमी हेवी डायजेशन घालता जाल्यार ऑलरेडी तुमची बॉडी खूब कितें फेस करता. सो तांकां मातशें रिलॅक्स जावपाक किंवा मातशें इजी कितें पडटा ते जर करूं शकता जाल्यार बरें जातलें एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपिरियन्स. ना एक्चुअली हांवें एक थोडे डॉक्टरांक हेजें सजेशन घेतलेलें ते कितें म्हणटाले म्हाका की तूं जितलें मेंटली जेका ट्रीट करतलें तेका एक्चुअली जेका तूं खंयच्या हेतूर पळयता पळय दृश्टीन पळयता तेजेर राहा तें म्हणून सांगलें. एक्झॅक्ट. तूं एक आमकां येता म्हणपाक आमी तांकां पळोवनूच घेयना.
आम्हाला काही इफेक्टूच पडना म्हणपाक लागली. हम्म. आम्ही देखून त्या दिसांनी मला डबल काम होता आमचे, डबल काम करता, सो काय फरक पडना म्हणपाक लागले. पण थोडी चेडवां जेन्ना काय कामूच करना फ्री फ्री जाता तेन्ना फूल तांकां डबल त्रास जाता. सो तशी कितें सांगली. सो तुम्ही ते फूल तुमकां एक्सपिरियन्स आसतलो, तुम्ही तो को फेस करता त्या टायमार. हा, सो आय फील आमच्या जे आंगान मोस्ट पावरफुल ऑर्गन म्हणटा दॅट इज अ ब्रेन. आमची जी मेन लिव्हर आसा तो फ्री आसा पळय आमची विचार करपाची क्षमता. कित्याक जर आमी आमच्या मायंडाक इन्स्ट्रक्ट करीत की एका वरान म्हाका जोर येतलो, जाल्यार एका वरान आमकां जोर येतलो, दोगदोगीत तरी आंग जातले, रायट. सो हांवें अशें एक्सपिरियन्स केला की जेन्ना म्हाका दिसता की खूब काम आसा पूण म्हाका त्रास जाता, ते त्रास न्हू हांव इग्नोर करता. ओके, आनी हांव कामाचेर लक्ष दितलें. म्हाजें तशें आसता. अशें ना की पेन जायना, बॅक पेन फेस जाता. ओके, कारण डिपेंड तुजो फिजिकल स्ट्रक्चर कसो आसा तेजेरूय आसता, किंवा जे कितें आमचे बॉडीचे जे न्यूट्रिशियस वॅल्यू कितें आसता आमी खाता जेवता तेजेरूय डिपेंड. तर त्रास जाता अशें जाता ना अशें ना, बट आमी न्हू तेजेर लक्ष दिवची ना, सो तो तितलो जावचो ना. ओके, सो मेंटली आय थिंक जर आमी जर पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार जर आमी जशें डॉक्टर म्हणटा पळय आमी ते चिंतीत ना म्हणून दे आर बेसिकली इग्नोरींग द पेन, रायट. तो प्रोसेस चालू आसा ते आसतले, बट आमी तितले लक्ष दिवचे ना, सो आमकां तो पेनूय तितलो फील जावचो ना, कित्याक लक्ष दुसरे कडेन आसता. ना अशें म्हणटा वयता न्हू की बाबा समज एक घावो जाला जाल्यार फक्त बॅटाडीन आनी सोड, दिसभर परत परत पळयत रावं नाका. तशे स्टेप्स ऑफ तिने एक्सप्लेन केल्ले, पण ते म्हाका प्रॉपर क्लियर जावना बिकॉज ऑफ म्हाका तितली नॉलेज नासली तेन्ना. पण कशें आसता, दॅट इज ऑल्सो अगेन पर्सनल एक्सपिरियन्स पळोवंक गेले जाल्यार. आतां म्हाका सांग, तुजो बीपी डावन जाता, तुका उबेर अशें म्हाका जाता. कांय वेळार न्हू म्हाका गोळिल्ल्या भशेन फिलींग येता. ओके, हांव क्लासीन आसा, म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय पूण म्हाका फील जाता, हांव ते कशें इग्नोर करता, रायट. सो पर्सनल एक्सपिरियन्सीस वेगळ्या वेगळ्याचे न्हू तुमकां डिफरंट डिफरंट मेळटले. सो ह्या बाबतीन आमी एक लायक बाबा हे अशेंच जावपाक जाय किंवा स्ट्रिक्टली हे अशेंच जातलें अशें म्हणूं शकना, कारण आमी वेगळी मनशां, आमची बॉडी वेगळी आसा, आमचें खावण जेवण वेगळें आसा, आमी मेंटली कितली स्ट्रॉंग आसा तेवूय डिपेंड करता, सो ते वेगळे आसा. सो प्रत्येकाचो तुका न्हू वेगळो वेगळो एक्सपिरियन्स मेळटा. समाजान न्ही थोडे अशे मान्यता आसा, थोडे अशे आमच्या कोंकणी भाशेन कितें म्हटलें वता की बाबा कावळो आफळ्ळो किंवा त्या दिसांनी देवळान वचप जायना किंवा ट्रेडिशनल थोड्यो गोश्टी करपाक जायना. तेजें रिजन एक्चुअली कितें, कितपर खरें आसा तें तुमी खंय पर्यंत फॉलो करता किंवा कित्याक फॉलो करप? सो जेन्ना हांव ल्हान आसलें पळय आनी आमी थंय रावतालीं तेन्ना म्हजी मम्मी पाळटाली, म्हणजे 5 दीस ते 4 दीस कितें आसता ते पाळप, म्हणजे सायडीक रावप, रांदप न्हिदप ना, घरान देवारो बीन आसा थंय वचप. आनी आजुनूय म्हाज्या मेन घरा कडेन ते पाळटा. सो हांव रावता हांगासर मम्मा पप्पा वांगडा, सो आमच्या घरान ते पाळप जाय. ओके, आनी जेन्ना म्हाजी फर्स्ट पिरियड बीन जाली तेन्ना म्हाका पाळपाची संवय नासली आनी हांव चवथीक गेल्लें आनी माय पिरियड वेलकमड मी ऑन द सेकेंड डे म्हणटा तशें चवथीच्या. आतां घरान गणपती आसा, म्हाजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स घरान पिरियड स्टार्ट जाल्ल्या कशें कितें तरी फेस करपाक. सो मम्मी म्हणपाली बरें बस सायडीन आतां जालें मुगो. सो आतां एक ऑकवर्डनस आसता सगळ्यान पयलीं, म्हणजे की म्हाजी फॅमिली जी आसा ती व्हडली, बिकॉज म्हाजो पप्पा आनी म्हाका ते 6 जाण भाव. सो म्हाजी व्हडली फॅमिली म्हणजे प्रत्येकाची 3 भुरगीं आसात. सो म्हाजी कजन्स बीन आहा ती खूब आसा आनी भावूय आसा खूब. सो म्हाका आतां ऑकवर्ड फील जावपाक लागलें, म्हणजे एक तरी जेन्ना पिरियड्स जाता तुका लज दिसता, तूं कोणाक कशें सांगतलें करतलें. ओके, सो आनी आसलें 8th स्टँडर्डाक तेन्ना तुका रिप्रोडक्टीव लेसन बीन आसा तो कळटा म्हणटा पळय तेन्ना. सो एक हेजिटेशन आसता पळय. सो म्हाजी पिरियड्स जाली आनी हांव आतां सायडीन, सो आमच्या घरा कडेन न्हाणी आसा आनी थंयसर आमी उजो घालून तो हें करता. सो हांव थंय बसलेलें आनी म्हाका थंड रावपाक जायना. वन ऑफ माय मेन हें, म्हाका आय हॅव टू कीप माय सेल्फ वॉर्म, म्हणजे म्हाका थंड लागपाक जायना, म्हाका चड त्रास जाता तेन्ना. ओके, सो हांव जाता तितलें स्वताक गरम दवरता जेन्ना फर्स्ट डे बीन आसता पिरियडाचो तेन्ना. सो हांव थंय दोगांक बसलेलें आनी आतां हांव चिंतता लायक आतां भाव येतले ते विचारले तूं हांगा कित्याक बसला गो काय म्हणून, हांव कितें सांगतलें. सो म्हाजी मम्मा गेली आनी घरान सगळ्यांक सांगलें की बाय हें जालां भायरचें म्हणटात पिरियड्स जाता तेन्ना कॉमनली यूज टर्म. सो ते भायरचें आनी हें. सो सगळे जालें काय म्हणटाले. घरान खबर आसलें की म्हाजी पिरियड ऑलरेडी स्टार्ट जाला.
काकीक बीन वचून सगळ्यांनी सांगलें आनी हांव बसलेलें थंयसर आनी म्हाजी कजन भयण आसली तिचो आनी म्हाजो आय थिंक हार्डली 1-2 इयर्साचो डिफरन्स. सो म्हाजी दिदी आसलेली वैशाली दिदी, सो शी वॉज लायक माय बेस्ट फ्रेंड तेन्ना. सो ते बाबडे म्हाजे कडेन मदीं मदीं येवन म्हाका विचारून वयताले आनी मागीर जालें स्लोली स्लोली सगळ्यांक कळपाक लागलें. सो म्हाजी जर्नी ब्युटिफूल कित्याक जाली, हो म्हाजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स फॅमिलीक आनी म्हाज्या भावांक मोस्टली फेस करपाचो, मेल मेंबर्स म्हणटा तशें. कारण जेन्ना घरा कडेन आसता स्कुलान आसता तूं कोणाक सांगपाक वचना किंवा आमी लायक म्हणिना की म्हाजी पिरियड्स आसा किंवा आमी पाळिना, बट हे चवथीक इन फॅमिली. आनी प्लस म्हाका भावांक फेस करून हांव मातशें शायलोज थोडे टायप आसलें तेन्ना. सो आतां हांव कशें फेस करतलें मेंटली हांव हें चिंत्तालें त्या वेळार. सो भावान सांगलें, बट दे वर रियली सो नायस की आय रियली फील ब्लेस्ड की म्हाका तशें भाव मेळ्ळा की जेन्ना म्हाजी पिरियड्स जाली पळय ते सगळे जाण म्हाजे कडेन येवन बसताले. ओके. आनी म्हाजो त्या टायमार नोकिया टच स्क्रीन फोन इन ट्रेंड आसले, सारकी लग्जरी कायंड ऑफ हॅविंग. सो म्हाज्या प्रशांत म्हणून भाव आसा तेजे कडेन तो फोन आसता. तो कोणाक तो फोन पातयनासलो सोडून भावा कडेन. ओके. तो म्हाजे कडेन तो फोन दितालो आनी ऑब्वियसली चवथी कडेन तूं भुरगीं एका घरान बसत ना केन्ना, माराड मार हें कर तें कर. सो तें चालू. सो तो म्हाजे कडेन फोन दितालो आनी तो वयतालो तुका सॉंग्स कितें पळोवपाक जाय जाल्यार पळय, कितें शॉर्ट विडियोज कितें आसताले फोनाचेर घालताले मेमरी कार्डान ते जाय जाल्यार ते पळय. आनी बाकीच्यांक दिसतालें की आमकां दिना तेका दिलें. ओके. सो तेंच्यांनी म्हाका खूब कम्फर्टेबल फील करून दिलें. मोर दॅन माय मॉम एंड डॅड म्हणटा पळय तशें कजन्सांनी खूब म्हाका त्या वेळार सांबाळून घेतलें, स्पेशली भावांनी. आनी म्हणजे त्या वयाचेर ते भावूच आसले चड. भयणी ऑलरेडी लग्न जावन गेल्ल्यो कजन्स आसले आनी ती एकूच भयण आसली वैशाली दिदी म्हणटा तशें. आनी जेन्ना आमी बसली की एका कजन भावान म्हटलें ते भायरचे मरे तुमी तेजे कडेन कित्याक बसला तर. सो रुपेश भैया आसलो तो म्हणपालो नुस्तें बिस्तें खाता भायरचे दिसा आसता तेन्ना तुमी भायर वचून हे कितें घेवन बसपाचें. आनी तेका सामकें ऑकवर्ड जाता आसतलें न्हू बाबड्याक म्हणटाले. सो जेन्ना आमच्या न्हू वार्षिक सत्यनारायणाची पुजा जाता सो तेन्ना आमगेर सोयरी बिरी येता. हांव थंय बसलें आनी आतां चिंत्ता आतां म्हटलें म्हाका लोकांक फेस करपाक जाय, कोण कोण येतली विचारतली भायरचे ते करतली. पूण जेन्ना म्हाजी कजन्स बी म्हाजे कडेन बसताली करताली ते भायरचे म्हणटाली न्हू मम्मी तुजी, तर तुमी तेजे कडेन बसला. सो ती म्हणटाली ना बसला आमी अशीच म्हणून. आनी मागीर थोडी बायलां जी आसा पळय ती येता आमच्या घरान 4 दीस आमी पाळटा, 4 दिसाचे न्हावलेकात मागीर आमी घरान वयता. आनी म्हाजी कजन्स न्ही तेंकां ओके. सो तेंच्यांनी म्हाका खूब कम्फर्टेबल फील करून दिलें आनी त्या वेळार न्ही ती गरज आसता. कारण जेन्ना एक बायल मनीस प्युबर्टीन येता एक ऑकवर्ड सिच्युएशन आसता ती भावांक कशी फेस करतली किंवा पप्पाक कशी सांगतली हो जो फियर आसता पळय जर त्या वेळार म्हाका तेंच्यांनी सांबाळून घेतलें म्हणून म्हाजी जी जर्नी आसा पळय ती खऱ्यांनीच हांव म्हणटा की ब्युटिफूल आसा आनी हांव खऱ्यांनी भाग्यशाली म्हणपाचें त्या बाबतींत. कारण खुबशीं चेडवां जीं आसा पळय तिंकां अशें मेळना. म्हाका खबर आसा की खुबश्या जाणांक असो एक्सपिरियन्स मेळोंक ना. कारण म्हाजी काकी एकदां सांगताली आपुल्याक जेन्ना जालें पळय तेन्ना आमी शेता कडेन आसलेलीं आनी आमी भात भरतालीं आनी मुतोंक म्हणून गेले आनी थंय आपूण पयलें आपूण सामकें तिजी मारली म्हणून आनी सगळीं धांवत येयली बाबडी म्हणून. कारण तिका इन्फॉर्मेशन नासलें, आयडिया नासली. म्हाजें कशें जालें रिप्रोडक्टीव लेसन ऑलरेडी स्कुलान शिकयल्लें सो बायोलॉजिकली आय वॉज प्रिपेर्ड आनी मेंटली म्हाका मम्मान ऑलरेडी सांगून दवरलेलें. सो म्हाजी जेन्ना जाली म्हाका भंय दिसोंक. ओके. आनी जशें तुवें म्हटलें की प्रॅक्टीसीस सो फॅमिलीन म्हाका तेन्ना खूब सपोर्ट केलो माय कजन्स इतलें की पप्पा मागीर म्हणटा तेजे कडेन बसनाका तुमी म्हणून त्या ताका आसूं रे काका कितें करता अशें म्हणटाले. सो तेंच्यांनी तो म्हाका फर्स्ट एक्सपिरियन्स बरे तरेन लायक हँडल करून सांबाळून घेतलो आनी खऱ्यांनी म्हाकाय अशें दिसलें की बाबा आय एम ब्लेस्ड. ओके. सो आतां अशें जें आसा पळय हें पाळटा आनी आमी जेन्ना टिनेज किंवा जेन्ना शिकता पळय तेन्ना आमच्या भितर ती एक भावना आसता की हें अशेंच कित्याक तें तशेंच कित्याक आमी रिबेलियस आसता रायट. पूण जेन्ना आमी मॅच्युअर जाता पळय तेन्ना न्ही ही जी सोशल इवल्स आसता किंवा परंपरा ज्यो आसा रुढीवादी ती आमी एक्सेप्टूय करता आनी ती एडजस्ट करून चलता. ना एक्चुअली जस्ट हांव तुमकां विचारता एक अशें म्हणटा की एक्चुअली नॅचरली हे सगळें मुद्दाम आमकां खंयचे हेका जायना एक्चुअली नॅचरली आनी मोस्टली जावपाकूच जाय. सो नॅचरल आहा जाल्यार
तुमकां जर खबर आसा तुमी आन्सर करपाक शकता जाल्यार देवळांनी वचप किंवा कित्याक वचप ना हे सगळें कित्याक पाळपाक जाय किंवा तें पालन कित्याक करपाक जाय इफ खबर आसा सांगपाक शकता. सो कौशल हांव देवळान आय थिंक एक दोन फावटी गेला म्हणल्यार अशें मुद्दम वचून ना की म्हाका कितें प्रूफ करपाक जाय आसलें किंवा ना वचोन पळयता कितें जातलें अशा भावनेन वचूंक ना. कॉलेजींतल्यान येताले देवळान वचप जालें कितें तरी आसलें पावलें देवळान मागीर रियलायज जालें ओके ऑन पिरियड्स आसा म्हणजे आसूं देव सांबाळून घेतलो कित्याक तेणीच म्हाका ही जर कॅपेसिटी दिला म्हाजे भितर जी चेंजीस केल्या जाल्यार तो म्हाजें वायट कित्याक करतलो म्हाजो हो हेतू आसलो. ओके पूण म्हाज्या ह्या कळणेन खुबशीं बायलां किंवा दादले आसा ते अफेक्ट जातले आनी म्हणटले की तुवें हें केलें तें सारकें करूंक ना किंवा यु नो तूं अशें कशें करूं शकता. खुबश्या जाणांक न्ही जेन्ना आमी अशें बाळिना पळय तेन्ना आवडना. ओके सो हांव गेल्लें आसा हांवें एकदां हे इन्सिडंट म्हज्या क्लासमेटाक शेअर केलें की हांव गेला गो देवळान तेजो तोंड सारकें काळें पडलें की तूं अशें कशें करूं आमी बाबा करिना गो तसलें. ओके सो एक तर आमकां मान्यता आमच्यो ज्यो कितें आसा पळय इतल्यो स्ट्रॉंगली आमकां पाळपाक लायल्या की आमी ती बिलीवूय करता. पूण जेन्ना हांव देवळान गेलें म्हाका अशें कांय अफेक्ट जावंक ना. ओके ऑनेस्टली म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स की म्हाका अशें कांय जावंक ना किंवा वायट कितें जावंक ना. आनी सेकेंडली म्हाजें अशें म्हणणें ना की बाबा तुजो जी आसा तुजी मान्यता आसा जाल्यार हांव तुका चॅलेंज करता किंवा म्हाका तुका दुखयना. जेन्ना हांव म्हाज्या मेन घरा कडेन वयता थंय पाळपाक जाय तेंकां लागून हांव पाळटा. आतां हांव कम्फर्टेबल जाला. म्हाज्या घरा कडेन जर म्हाका सांगीत कोणूय पाळ बीन म्हणून हांव म्हाजो मम्मी पप्पा म्हाजो कजन भाव एक आमी रावता रायट. सो म्हाका कितें जाय जाल्यार म्हाका त्या मनशाचेर डिपेंड रावचें पडटा की तो म्हाका दितलो किंवा ती म्हाका दितली तेन्ना म्हाका मेळटलें. ओके थोड्यांच्या घरांनी हांवें अशें पळयलां लग्न जावन जेन्ना सुनो वयता पळय तेंकां पाळ म्हणून सांगता. सो जेन्ना ती सून आपल्या पिरियड्साचेर आसा तिका कांय करपाक मेळना. सो माय सपोजींग 4:30 जेवण करून घालता तेका 4:30 जेवण. ओके ऑन पिरियड्स आसा त्या टायमार हांव जाल्यार रेकमेंड करता सगळ्या चेडवांक की तुमी आपले मील स्कीप करूं नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस इंटेन्स आसता आनी तितून जर तुमी खायना जेवना आनी आनीक त्रास दिता जिवाक जाल्यार इट इज नॉट करेक्ट. कित्याक हांवें हें पर्सनली एक्सपिरियन्स केला म्हणून हांव सांगता. तुमचें जाता जाल्यार मील स्कीप करूंक नाका. तुमी खाया ज्या टायमार आनी जायना सुद्दां इल्लें तरी खाया कारण थोड्यांक कलकलो भरता म्हाका जसो थरथरो भरता तशें जावपाक जायना जाल्यार. आनी वॉटर इनटेक उदक पिवपाक जाय. एक्चुअली कितली पिवपाक जाय तुमचे कडेन जाता तशें एटलीस्ट 1 ग्लास 2 ग्लास मदीं मदीं सिपींग करात किंवा 1-2 घोट तरी पियात कारण हायड्रेशन इज इम्पॉर्टंट. नॉर्मली ड्युरींग एक 2 लिटर दिसाक अंदाज. पूण आमी जेन्ना शिकता विकता तेन्ना आमचो 1-2 लिटर जायना सगळ्यांचें कारण चडशीं भुरगीं वॉटर बॉटलूच व्हरना. कित्याक आय रिमेंबर हांव जेन्ना 11-12 आसलें तेन्ना म्हाका दिसता हांव आनी 1-2-3 चेडवां सोडलें तर कोण वॉटर बॉटलूच हाडिनासलें आनी मागीर ती म्हाजे कडेन येताली उदक मागपाक. सो कशें आसता एक तर तुमी घेवन येयना मागीर कोणाचें जें इनटेक आसता पळय तो हालतात कोण गेले जाल्यार आमी 1/2 लिटराची बॉटल व्हरताली तेन्ना. सो ते ऑलमोस्ट 4-5 आवर्सा खातीर. सो परत घरा येवंक जाय ट्रॅवलिंग करून पयस वयता जाल्यार तुका उदक लागता. सो हांव तेन्ना चलत येतालें वयतालें कॉलेजीक. सो ऑब्वियसली म्हाजी नेसेसिटी आसा सो हांव कॅरी करतालें. भुरगीं थोडीं अशीं आसा की उदक सुद्दां व्हरपाक तेंकां जड लागता. ओके बट व्हरना जाल्यार भायलें तरी घेवन पिया बट कशें तरी आपलें हायड्रेशन इज इम्पॉर्टंट. सो तें दवरा कारण हांवें फिजिकली सुद्दां खूब डिफरन्सीस पळयला. आतां म्हजें जाता इनटेक वॉटर इनटेक 2 लिटर्स मेरेन जाता. एक्चुली 3 लिटर्स जावपाक जाय ऑन एन एवरेज. पूण म्हाजें 2 लिटर मेरेन जाता. सकाळीं उठोन हांव पिता. थोडी सकाळीं उठना फुडें पिवपाक पळयना वकार येता बट हांवें स्टार्ट केलें एका घोटान 1-2 घोट म्हाजे कडेन जाताले तितले पितालें. आतां 1 ग्लास भर जाता आनी गरम उदक पिता. सो इट इज हेल्पफूल. गरम आनी थंड उदक पिवपाक कितें डिफरन्स आसा त्या टायमार म्हाका अशें दिसता आनी थंड उदक जेन्ना आमी पिता पळय तेन्ना म्हाका फिजिकली तितलें तेजो इफेक्ट दिसना. बट जर हांव वॉर्म उदक पीत न्हू जेन्ना ऑलरेडी बॉडी तुजी जी आसा पळय डायजेस्टिव सगळी इन रेस्ट आसता सो एक लुकमे वॉर्म वॉटर दिवप एक बरें आसता. ते वॉशरुमान वचपाक डिफिकल्टी जायना. ओके सो थंड उदकांतल्यान तो एक डिफरन्स पळयला हांवें. आनी आतां कितें जालां की म्हाका थंडी भरताली सो म्हाजें गरम उदक पिवप आतां रेगुलर जालां. सो थंड उदक पीत जाल्यार म्हाका लायक मॉर्निंग जे एलर्जीक
इश्यूज आसा. सो ताका लागून हांव गरम उदक पिता, पण नॉट नेसेसरी की सगळ्यांनी तेच फॉलो करपाक जाय. पूण आय थिंक गरम उदक पीत जाल्यार चड इफेक्टीव जाता इन मॉर्निंग. आणि ऍक्च्युली पॅड्स किंवा क्लॉथ ऍक्च्युली खंयचे यूज करप बरें, किंवा पयलीं ट्रेडिशनल यूज करताले ते क्लॉथ यूज करताले आनी आतां पॅड्स यूज करता. तो डिफरन्स कितें आसा आनी कशें कितें? येस. सो हांव पर्सनली पॅड्स आनी क्लॉथ यूज करता. बट एक्चुअली पळोवंक गेलें जाल्यार सॅनिटरी जी पॅड्स आसा पळय आमी ऑन एन एवरेज 6 to 7 किंवा 8 सुद्दां पॅड्स वापरता इन मंथ, रायट? सो every like woman is going through this process, so you can imagine the amount आम्ही Ah. pollution घालता किंवा ऍड ऑन करता टू पोल्युशन एंड एनवायरमेंटल हेजार्ड म्हणटा पळय तशें. पूण कशें आसा, पॅड्स जे आसा पळय ती आमी सेफर सायड कित्याक म्हणटा, इजी टू यूज म्हणटा तशें, आनी प्लस चेंज करून हें करपाक उडोवपाक बीन आमकां खंय बरें पडटा वेन वी आर वर्किंग किंवा भायर वयता तेन्ना एक कम्फर्टेबल आनी लायक बेटर ऑप्शन, इजी ऑप्शन विदाउट एनी ट्रबल म्हणटा तशें. सो तुवें पॅड्सा बद्दल आयकलां आसतलें, तुवें टॅम्पॉन्स आयकलां आसतलें, रायट? पळयलां? ना. ओके, सो यू कॅन जस्ट गुगल एंड सी दॅट. वायड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसा. आनी मेन्स्ट्रुअल कप्स मेळटा. ओके, इट लुक्स लायक सिलिकॉनाचे आसता ते, सो एक कप शेपान आसता आनी ताका सकयल एक नीब कशी आसता पुल आवट करपाक. सो आय हॅव हर्ड दॅट मेन्स्ट्रुअल कप्स आसा पळय ते चड इफेक्टीव आसा. ओके, टॅम्पॉन्सूय इफेक्टीव आसा केन्ना वेन यू आर गोईंग फॉर स्विमींग बीन, आमी जेन्ना उदकान बीन वयता आनी आमी वी आर ऑन आर पिरियड्स, आमी पॅड्स घालूंक शकता. सो तेन्ना तुमी टॅम्पॉन्स ऑप्ट करूं शकता. लिकेज विकेज कांय जायना, बेसिकली ते वजनान इन्सर्ट करपाक जाय. ओके, आनी टॅम्पॉन जो आसा पळय इट इज लायक अ कापसाचो गुटलो कसो आसता इन अ पर्टिक्युलर ट्यूब शेप, सो तो फुलता. ओके, सो एक प्रॉब्लम किंवा डेंजर म्हणटा दॅट कॅन कम वीथ टॅम्पॉन इज दॅट जर तो चड टायमा खातीर जर तो चड फुगता, सो जेन्ना काडटा पळय तेन्ना त्रास जावं शकता. ओके, सो टॅम्पॉन जर यूज करता जाल्यार तो विदीन अ फ्यू आवर्स तुमकां चेंज करपाक जाय. ओके, पॅड मातशे 1-2 वरां चड उरले कामांनी आसा करूंक ना चेंज, ओके आसा, नॉट ऑन रेग्युलर बेसीस, नॉट रेकमेंडेड. बट अशें उरले सुद्दां जाल्यार तितले तुमकां त्रास जावं शकना, बट टॅम्पॉनाचे त्रास जावं शकना. हांवें इंडियेन न्हू भायली एक केस पळयल्ली, तेणी टॅम्पॉन यूज केल्लो आनी ती काडपाक विसरली, तो चड फुल्लो. शी हॅड टू बी एडमिटेड एंड एक्चुअली टेकन आनी दॅट इज वर्स्ट सिच्युएशन. तुजी बॉडी भायर घालपाक सोदता ब्लड आनी तितून ताका एक ब्लॉकेज, एक बान घातलेलो तशें जालो आनी फुल्लो. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टेक. सो तो सोक इन करून घेता, कापूस आसता जो एब्झॉर्ब करता ब्लड. सो तो एक डेंजर किंवा एक निग्लेक्ट करीत जाल्यार तो एक प्रॉब्लम फेस करूं शकता. सेकंडली मेन्स्ट्रुअल कप्स आर व्हेरी इफेक्टीव, जे हांवें तितलें आयकलां, कारण जर तुमी इंस्टाग्रामाचेर डॉक्टर क्यूट्रस म्हणून आसा, ओके, जर तुमी तिका फॉलो करीत न्ही, ती खूब बरे तरेन ऑल द बायोलॉजिकल जे कितें आमचे डिफरन्सीस आसा, मेडिकली जे कितें टर्म्स आसा, अंडरस्टँडींग आसा, खूब बरे तरेन रिलान एक्सप्लेन करता. सो शी लायक हॅव सेड की मेन्स्ट्रुअल कप्स आर व्हेरी इफेक्टीव. आनी कशें पॅड्स जे आसा पळय आमी एटलिस्ट 4 ते 6 वरांनी मॅक्सिमम तुमी उरलेच जाल्यार, बट तेज्या चड आमी ते दवरूं शकना. बट मेन्स्ट्रुअल कप कॅन लास्ट फॉर सम पीपल 8 hours. सो इट इज इनफ, लायक तूं सकाळी जर कामाक वयताना यूज केल्यार घरा कडेन येवन तूं चेंज करूं शकता. सो ते एक आसा. आनी सेकंडली जर तुका रगत पळोवन घोळ बीन येता, ब्लड फोबिया बीन आसा, जाल्यार तुमी एवॉयड करूं शकता. ओके, कारण इतलें कलेक्शन ऑफ ब्लड जर पळोवन तुमकां जर भंय दिसता बीन किंवा जाल्यार तुमी एक एवॉयड करूं शकता. बट अदरवायज मेन्स्ट्रुअल कप्स आर इफेक्टीव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, प्लस तुका एक मेन्स्ट्रुअल कप 5 वर्सां लास्ट करूं शकता. So imagine the amount of pads we are using to the amount of menstrual cup. One cup can last you maximum till 5 years, then you can change it for minimum 3 years. So प्राइस डिफरन्स कितें आसता भितर एक्चुअली? actually normally आमचे जे sanitary pads are, it starts from ₹32 something. Right? So menstrual cups आसा एक 700-800 भितरसून स्टार्ट जाता. बरे घेतले जाल्यार तुका चड म्हारग आसा. Right. Actually एक लॉंग टर्मा खातीर चिंतून घेता जाल्यार इट इज सो लायक विदीन 1000 तुमी 3 वर्सांचे इन्वेस्टमेंट करता. प्लस इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ओके, इजी टू यूज, वॉश केले गरम उदकान एक्सेस करपाकूय बरें आसा. सो इफ यू बाय 2 cups, ओके, इट कॅन लास्ट यू फॉर अ लॉंग टर्म पळोवंक गेलें जाल्यार. आनी इफेक्टिवूय आसा न्हू, यू डोंट हॅव टू डिटर्जंट क्लीन इट ऑर एनीथिंग. नॉर्मल गरम उदकान वॉश करून यूज करूं शकता.
सो इट इज इफेक्टीव ऑल्सो आनी एनवायरमेंटली आमचें कॉन्ट्रिब्युशन जावं शकता. पूण प्रॉब्लम कितें येता, आमी इट इज हॅड टू बी इन्सर्टेड इन द वजायना म्हणटा तशें आमचे जे टॅबूज आसा ब्रेकिंग ऑफ हायमन आसा रायट, सो आमी तो त्या भयानूय यूज करिना. ओके, हांव इन फ्युचर डेफिनेटली आय एम थिंकिंग टू ऑप्ट फॉर मेन्स्ट्रुअल कप्स, बट म्हाज्या अरावंड जी बायलां आसा पळय ती कोण यूज करिना. सो म्हाकाय भंय आसा की बाबा कशें कितें एक्सपिरियन्स आसतलो किंवा कशें कितें आसतलें. बट जेन्ना आय वूड सजेस्ट की जेन्ना जर हांवें जें कितें फेस केलां आनी म्हाका जर तेजे बेनिफीट जाता जाल्यार हांव ऑब्वियसली दुसऱ्याक सांगतलें. जर म्हाका त्रास जाता जशें हांवें म्हटलें की टॅम्पॉन जर यूज करता जाल्यार मेक शुअर की तुमी चेंज करा. कारण वन ऑफ माय फ्रेंड ताका कोणी तरी रेकमेंड केल्ले टॅम्पॉन्स आनी तेणी यूज केल्ले पुलान वचपाक पूल पार्टीचेर गेल्ले. बट टेम्पल काडटाना मात भरपूर त्रास जालो, खूब त्रास जालो. सो तेजो मे बी चड वेळ खातीर उरला आसतलो. सो जर तशें जाता आनी ऑलरेडी तुमकां त्रास जाता तितून आनी तुमी एड ऑन त्रास करता जाल्यार कोण ते नेक्स्ट टायम चूज करचो ना. बरोबर. रायट, सो आपले कम्फर्ट लेवल पळोवनूय हें करूं शकता. सो म्हाजें कशें आसता, हांव पॅड यूज करता प्लस हांव कॉटन पॅड्सूय यूज करता, क्लॉथ यूज करता. सो म्हाजें लायक तशें स्विचीन आसता. सो लायक हांव सपोजींग एटलिस्ट त्या बाबतीन हांव एक रिड्यूस करून कितें कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता म्हाज्या बाबतीन जाल्यार हांव ट्राय करता. सो कशें आसता नॉर्मली जेन्ना आमची पिरियड स्टार्ट जाता तेन्ना फर्स्ट 3 days थोड्यांचो फ्लो हेवी आसता. मागीर 4th 5th डे तो लेस जाता. 5th डे हार्डली जस्ट स्पॉट्स म्हणटा तशें आसता. सो तेन्ना मागीर एक क्लॉथ यूज करूं शकता तूं. क्लॉथ यूज आमी चडशें कित्याक करिना, प्रॉब्लम ऑफ स्टेनींग, डाग पडपाचें किंवा लिकेजाचो आमकां भंय आसता. सो तूं कामार वयता कॉलेजीन वयता तेन्ना लिकेजाचो जर तुका हें आसा तूं एक तर तूं कम्फर्टेबल उरचें ना, सेकेंडली तो भंय आसा सो कॉन्सन्ट्रेशन सगळें तुजें थंय आसता. सो त्या खातीर वी फायंड पॅड्स लायक फिजिकली तुका कांय त्रास ना म्हणटा तशें आनी कम्फर्टेबलूय आसता घालून. पण ऍक्च्युली दोन्ही सेफ, काय प्रॉब्लेम असो ना ना, काय सायंटिफिक. problem असो. आणि ऍक्च्युली थोड्यांक कितें म्हणटात की पिरियड्स ह्या म्हयन्यान चुकले अशें आयकल्या थोड्या गजाली, चुकले लेट जाले, कितें कशें कितें हां, ऍक्च्युली. सो पळय जेन्ना तुजी स्टार्टींग पिरियड्स येता पळय आनी डिपेंड ऑन युअर फिजिकल म्हणटा तशें तुजें कशें आसता फिजिकली तूं कितलें बरें आसा किंवा हेल्दी आसा तेजेरूय डिपेंड. सो थोड्यांची पिरियड्स रेग्युलर येयना, थोड्यांची कशें जाता एक म्हयनो स्कीप बी जाता. जेन्ना म्हाजी जेन्ना स्टार्टींग जाताली पळय म्हाजी वर्सांतल्यान एक म्हयनो बीन स्कीप जाता. ओके, सो दॅट इज नॉर्मल. ओके, हां, बेसिकली जी पिरियड्स आसता पळय इट कॅन कम विदीन 21 days लायक नेक्स्ट 21 days किंवा 35 days ह्या टायमा भितर जावता नेक्स्ट सायकल तुजी ते आफ्टर. दीस प्रॉपर नासता तेजे बिटवीन. 21 डे येवं शकता आफ्टर युअर पिरियड्स किंवा 35 days. ओके, त्यान चड फुडें गेली आनी जर तुका दिसता जाल्यार तुवें डॉक्टराक कन्सल्ट करपाक जाय, ना जाल्यार इट इज नॉर्मल. बट 21 days म्हणजे 2 विकांनी 15 दिसांनी बीन जर तूं जाता जाल्यार दॅट इज नॉट हेल्दी. ओके, Okay. सो त्या टायमार जर आसा जाल्यार तुवें डॉक्टराक कन्सल्ट करपाचें, आनी कितें इशू आसूं शकता. ओके, सो पिरियड सायकल जी आसा 21 ते 35 डेजा भितर लायक येवं शकता नेक्स्ट तुजी सायकल. बट जर तुजी जायना सपोजींग तशी जाल्यार तुमी डॉक्टराक कन्सल्ट करूं शकता आनी विचारूं शकता कितें हेल्थ इशू आसा. कित्याक आतां PCOD किंवा PCOS जाता. सो पॉलिसिस्टीक ओवरीज जे आसा म्हणटा पळय, सो ताका लागून जी ओवरीज आमची जी एग प्रोड्यूस करता पळय ती प्रोड्यूस करून रिलीज करपाक बीन पावना किंवा तशें कितें इशूज आसता. सो तेन्ना पिरियड्स येयना. ओके. ओके, सो त्या टायमार डॉक्टराक आनी दीस इज कॉमनली फेस्ड म्हणटा ते आमचे लायफस्टायला खातीर म्हणूं शकता तुमी की आसूं शकता वन ऑफ द मेन रिजन्स PCOD जावपा खातीर. सो जर तुमकां जर तशें कितें इफेक्ट जाता किंवा प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते डॉक्टरा कडेन ते ट्रीट करता. ओके, आनी सेकेंडली थोड्यांचे जे बिलीफ आसता पळय की बेसिकली हेअर ग्रोथ जाता पळय, अनएक्सपेक्टेड हेअर ग्रोथ ऑन एरियाज फेस एरियाज बीन PCOD जायत जाल्यार किंवा वेट गेन जाता तुमचो खूब, अशें कांय ना. सगळ्यांचे सिम्पटम डिफरंट आसता. म्हाजे एक फ्रेंड आसा तेजो वेट गेन बीन कांय जावना. ऍक्च्युली बट PCOD म्हटलं एक शॉर्ट लोकांना एक्सप्लेन करा. लोक परत क्वेश्चन पडतात तुम्ही PCOD परत वर्ड यूज केलो. सो ऍक्च्युली कितें? हां, PCOD इज लायक बेसिकली पॉलिसिस्टीक ओवरीज म्हणटा आमी. सो जी कितें आसता आमची ओवरीज 2 आसता. ईच ओवरी एक एग रिलीज करता, रायट. सो ते एग रिलीज जायना, ती तयार जाता आनी थंयच उरता. सो जेन्ना एग रिलीज जायना तेन्ना युट्रस लायनींग शेड करचो ना, सो ब्लड भायर वयचें ना, सो पिरियड्स येवची ना. ओके. ओके, बेसिकली ते.
सो जेन्ना हो प्रोसेस जायना तेन्ना आमी PCOD जाता म्हणटा किंवा पॉलिसिस्टीक ओवरीज टर्म आसा ते. बट आतां ती अपग्रेडूय जाल्ली आसा टर्म. सो तेन्ना आमी हे प्रॉब्लम फेस करता. सो आमची पिरियड्स येयना. ओके बायलॉजी. सेकंडली जर तूं सेक्शुअली एक्टीव आसा जाल्यार इट कूड बी लायक अनप्रोटेक्टेड सेक्स आसा किंवा फिजिकल कॉन्टॅक्ट येयला तुजो जाल्यारूय तुजी पिरियड स्कीप जावंक शकता. सो बेसिकली कशें आहा जेन्ना ती स्टार्टींग पिरियड येतली तेन्ना ती रेग्युलर येवची ना. रेग्युलर मंथली येवपाक तिका टायम उरतलो. मे बी 1-2 वर्सांय वचूंक शकता. जर म्हाज्या सारके बारीक बीन आसलेले जाल्यार म्हाका टायम लागलो. म्हाजी 1 वर्सांतल्यान एकदां स्कीप बीन जाता. सो हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट केलें. डॉक्टर म्हणटाले न्हू कांय इश्यूज ना. ओके. सेकंडली जेन्ना क्रॅम्स येता पळय पिरियड्स क्रॅम्स जाता. सो हांव एक टीप म्हणटा किंवा जे म्हाका इफेक्टीव जे मेथड आसा ते सांगता. हाव हीट वॉटर बॅग्स शेक मारून ता. ओके. सेकंडली जेन्ना तूं स्कुलान कॉलेजीन तूं शेक काय मारूं शकना. सो ते लायक कांय ऑप्शन आसना पळय. पूण जर तूं घरा येयलें आनी हांव न्हू जिऱ्याचें उदक करून दिता. जिरा टी किंवा जिऱ्याचें उदक म्हणटा पळय तशें लायक 1 ग्लास उदक घे तितून हाफ टेबल स्पून किंवा 1 टीस्पून म्हणटा तशें जिरें घालपाचें शिजोवपाचें आनी तें गरम गरम पिवपाचें. ओके. नाजाल्यार तुका जर ते पचके लागता जाल्यार मातशी साखर उडोवन बीन तुमी पिवं शकता. सो ती एक म्हाजी टीप आसा. म्हाका इफेक्टीव म्हणजे पिरियड्स क्रॅम्स जसले मातशे कमी जाता. ओके. आनी पेन आसता तेका हांव मागीर हिटींग पॅड यूज करता. आनी पी बॅडी म्हणून एक वेबसायट ब्रँड आसा. सो तेंच्यांनी फॉर वुमन ड्युरींग पिरियड्स खूब कितें कितें लायक ब्रँड्स इंट्रोड्यूस लायक प्रॉडक्ट्स इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. सो ते तुमी वापरूं शकता. तेंचे कडेन हिटींग पॅड्स जाता. ती लायक काडपाची आनी तुमच्या स्किनीर तुमी दसोवपाची. सो ते हीट जनरेट करता आनी मातशें रिलीफ मेळटा. सो ती वापरूं शकता. तेंचे रोल ऑनूय आसा यूज करपा खातीर पेन जाता तेन्ना. सो ते वापरूं शकता. सो ह्यो कांय गजाली आसा ज्यो म्हाजी टिप्स एंड ट्रिक्स आसा ज्यो हांव वापरता. सस्ते बी मस्त ट्रिक्स थोडे टिप्स सांगा म्हणल्यार जे इजिली जनरल लोक सुद्दां बाय करपाक शकता की तांकां अवेरनेस गावतली त्या गोश्टींची त्या टायमार करपाक. जशी तुमी एक म्हटली तुमी एक चाय करून पियेतास आल्याची तशी आनी एक घरगुती उपाय कितें हे सगळ्यांकूच कम्फर्टेबल जायना की बाय करप सगळे गजाली. आनी हे सगळ्यांक इफेक्टीव आसचें ना. म्हाका जिराटी इफेक्टीव जाता तशें सगळ्यांक जावचें ना. बरोबर. ओके. सो आनी एक टीप आसा पळय तुळशीची पानां आसता पळय तेजे जर तुमी क्रश करून ज्यूस काडपाचो तेंचो रस काडपाचो 1 टेबल स्पून आनी तो एका 1 ग्लासान मिक्स करपाचो. ते कंज्यूम करूनय पळोवंक शकता थोड्यांक ते इफेक्टीव जावंक शकता. आनी जिरा टी म्हाका सारकी इफेक्टीव पडला सो ती हांव यूज करता. थोडीं जाणां ओवो किंवा हालीम आसता. सो ओवोचें उदकूय करून पितात. बट तें म्हाका इफेक्टीव पडोंक ना. सो हांव तें वापरता. प्रत्येक डिफरंट आसता. आनी आनी कशें आमी आयकलां एक्चुअली फाटल्या दिसांनी रिपोर्ट सुद्दां पळयल्ले की हेल्थानी जे पॅड्स वाडले वयतात. आतां खबर ना कितपत बरें येता आसतले ते पण फाटल्या फावटीचे जे रिपोर्ट आसा 1-2 वर्सां पयलींचे किंवा कोविडा पयलींचे म्हणा ते पॅड्स तितले इफेक्टीव नासताले खंय किंवा इतले बरे नासताले खंय अशे कंप्लेन्स लोकांचेर आसा रिपोर्टांचेर आसा. सो खंय पर्यंत आमी ते स्पेशली गव्हर्मेंटाचे जे येतात पळय पॅड्स ते खंय पर्यंत आमी घेवपाचे ते हेल्थांतले सिस्टर्स किंवा डॉक्टर यूज करिनात तेंच्यानी स्पेसिफिकली सांगलां. सो खंय पर्यंत आमी जनरल लोकांनी घेवपाक जाय आनी अवेरनेस जी आसपाक जाय आमकां. रायट. सो कशें जाता पळय जेन्ना अशें कितें आमकां प्रोवायड करता सो गव्हर्मेंटानूय खंय ना खंय हें लक्षांत दवरलें की वॉट क्वॉलिटी प्रोडक्ट ह्यो प्रोवायड. ओके. आफ्टर ऑल हेल्थाचो प्रश्न. ओके. जर तांकां ते इफेक्टीवूच ना किंवा ते यूज केले आनी दे हॅव स्टेन देयर ड्रेसीस ऑन तांचें ह्युमिलेशन जाता. कोणें म्हणटलें आगो रगत लागला तूं खंय वयतलें चेंज करपाक. सो जर तुमी तशें कितें प्रोवायड करता जाल्यार गव्हर्मेंटानूय खंय ना खंय लक्ष दिवंक जाय की ती क्वॉलिटी प्रोडक्ट आसपाक जाय. ओके. आनी तेज्या वाटणीच्यान ना दिल्लें चड बरें न्ही. जर तुमी तशें कितें प्रोवायड करता तें इफेक्टीव ना किंवा फिडबॅक घेया लोकां कडल्यान इफेक्टीव आसा वा ना तें पळय. ना जाल्यार तुमी नेक्स्ट टायम जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट किंवा टेंडर कोणाक दिता पळय प्रोवायड करणारा ताका सांगा एक तर अपडेट करा ते ना जाल्यार आनी कोणाक दिया जे बेटर प्रोडक्ट तुमकां दिवं शकता. जर तुमी इतले स्पेंड करता जाल्यार ते बरे तरेनूय प्रोडक्ट बरो आसपाकूच जाय. एक असो प्रश्न आहा न्ही की एक जेन्ना बॉयज मोस्टली गर्ल्सां वांगडा उलोवपाक वयता आनी तेन्ना ते मोस्टली चेडूं किंवा फुडली कोणी स्त्री व्यक्ती आसता ती सांगता पळय तेन्ना आपूण पिरियड्स आसा रे म्हणून आनी तो एक आपल्या इमोशनान कितें सांगपाक वयता मागीर जुपून चिंतता अरे हाका सांगूं काय नाका हेजो मूड बरो आसतलो काय आसचो ना कितें करूं आपूण त्या टायमार म्हणल्यार कांय कळना एका त्या टायमार हँडल त्या चेडवाक काय करूं आपूण सांगूं काय नाका सांगपाक येयला तें कितें करूं अशें जाता. एकदां अशें जाता की बाबा
ताका पिरियड्सान एक्चुअली आमी एड्सूय पयले आसा चेड्यांनी खुबशे की बाबा तांकां पिरियड्स आसतना चिप्स लागता कितें डेरी मिल्क कितें म्हणून अशे खुबशे गोश्टी रायट जे एक्चुअली खंय पण बॉयजांनी कितें करपाचें एक्चुअली त्या टायमार. ते रील्स खूप हय. असता की बॉयफ्रेंड किंवा पार्टनर जे असता तेंका चिप्स हाडटा हय. पॅम्परिंग करता एंड ऑल ते खूब जाता. ओके जर तू घरा कडेन आसा तो पार्टनर तुजो थंय आसा आनी जर तो पॅम्पर करता हू डजंट लव टू बी लव्ड रायट. तुका आयते जर मातशें कोणें तरी तशें लव एक्सप्रेस करता जाल्यार कोणाक नाका प्रत्येक चेडवाक जायत आसतलें न्हू. पण जर प्रॅक्टिकली पळोवंक गेल्यार आमच्या सारकी वर्किंग वुमन आसा तेंका कोण पॅम्परिंग करता रायट. बरोबर. घोव उठतलो सकाळी आपल्या कामाक वयतलो आपल्याक आपले टिफिन कितें आहा ते सगळें करून हय. कामाक वचूंक जाय रायट. वेर इज द टायम टू शेअर चिप्स एंड चॉकलेट्स एंड मेक यू कम्फर्टेबल म्हणटा पळय तशें. सो प्रॅक्टिकली ते खूब डिफरंट जाता. आनी म्हाजें पर्सनली सांगपाक गेलें न्हू जाल्यार म्हाजो जो पार्टनर आसा ही इज व्हेरी अंडरस्टँडिंग. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पिरियड्स ताका कितें तें खबर आसलेलें बायोलॉजिकली टेक्स्टबुकान जितलें आसा पळय आमकां तें आमकां खबर आसता. पण बाकीचे जे कितें एक्सपिरियन्सीस आसा जशें तूं आयज म्हाका विचारता तशें तेणी म्हाका विचारलें आनी आय वॉज कम्फर्टेबल इनफ की ताका हांवें बरे तरेन एक्सप्लेन करून सांगलें. ओके सो ही नोज की बाबा ओके दीस इज द थिंग किंवा हे सिनारिओ आसा. सो जेन्ना म्हाजी पिरियड जाता तेन्ना म्हाका त्रास जाता म्हाका क्रॅम्स जाता. फर्स्ट डे म्हाका कांयच नाका आसता. आय जस्ट वॉन्ट टू एक तर म्हाजें कितें काम आहा हांव तें करतलें कडेक सरतलें जर त्या दिसा क्रॅम्स ना जाल्यार हांव बरें आसतलें. सो तितले त्रास जाता बट आय नीड टू रेस्ट. हांव घरा येयलें का फर्स्ट थिंग न्हालें धुलें कितें खाल्लें न्हिदोंक गेलें. सो म्हाका तें पयलीं जाय आसता म्हाजी प्रायोरिटी. आनी तशा टायमार तुका जर फोन करून स्पेशली बॉयजांची संवय आसता की ओके ऑन पिरियड्स आसा फोन केलें 10 फावटी फोन केले फोन कित्याक घेवंक ना किंवा बाबा इट इज नियर टू हार्ट अटॅक वयतला. ओके थोड्यांक जर तसो एक्सपिरियन्स जाता जाल्यार तुका इतले त्रास जाता आनी तितून तुका खंयसून एनर्जी आसतली ताका क्लॅरिफिकेशन दिवपाक बरोबर. रायट. सो बेसिकली आमी मूड स्विंग्स म्हणटा किंवा यू नो दोज डेज ऑफ माय टायम म्हाजे कडेन मॅसअप करूं नाका म्हणटा. बेसिकली आमी फिजिकली पेनान आसता आनी आमकां तेन्ना कोण तरी कम्फर्टींग रिलॅक्सींग मनीस अरावंड जाय आसता. म्हाजी अशें कंडिशन आसलें जेन्ना म्हाजी पिरियड्स जाताली आनी हांव न्हिदतालें पळय बऱ्या टायमा उपरांत म्हाका एक कम्फर्टेबल पोजिशन मेळटालें. हांव त्या पोजिशनार नाल्यार हांव लोळत आसतालें. ओके सो हांव जर त्या पोजिशनीक कोणी असो खाटीर हात सुद्दां दवरलो सपोज मातशें सुद्दां हाल्लें का म्हाका इरिटेशन जातालें. ओके सो इट कॅन बी दॅट बॅड ऑल्सो. अशें ना म्हणिना की आमी चड हें करता किंवा त्रास करपाक किंवा भंय कळ्ळें, घालपाक किंवा त्या टायमार मुद्दम कितें जाता न्हू बॉयजांचें आमी करूं कितें रायट आमची कितें मिस्टेक आहा हितून. कमिंग टू दॅट. ओके सो हांवें जे म्हाका कितें जाय पळय तें हांवूच सांगूंक शकता. सो म्हाका इट इज ऑलवेज बेटर की तुमी आपल्या पार्टनराक विचारा की बाबा ह्या दिसांनी आपूण कसो बिहेव करूं गो तें सांग आपल्याक. ओके सो म्हाजो जो पार्टनर आसा किंवा बॉयफ्रेंड आसा सो हांवें ताका सांगलां की बाबा फर्स्ट 2 दीस डोंट मेस विथ मी म्हाका रेस्ट जाय. सो ही नोज दॅट. सो ऑल ही डज इज कॉल करतलो ओके कम्फर्टेबल आहा उदक बीन पिलें तूं जेवलें खाल्लें ओके टेक रेस्ट जालें. आफ्टर दॅट ही वील टेक्स्ट मी नॉट बॉदर मी ऑन कॉल एन ऑल. तो खबर घेतलो उबी रावतलो. सो ही नोज हीज पार्ट वेल. ओके त्रास जाता सो पयलीं तो म्हणटा डॉक्टरा कडेन कित्याक वचना इतलो त्रास जाता. पूण डॉक्टराक विचारलें कन्सल्ट केल्यार डॉक्टर पेन किलर दितलो जर तुका काय आनी प्रॉब्लम ना बायोलॉजिकली किंवा मेडिकली कितें प्रॉब्लम ना तो बेसिकली कितें तुका आतां रिलीफ करूंक येना पेन किलर रायट. पूण तितूनय आमची आसा की पेन किलर घेवन फुडें त्रास जावंक शकता भुरगीं जावपाक किंवा खंय ना खंय ते उरतात पळय बॉडीन आमच्या कितें ना कितें तरी तेजो फ्युचर इफेक्ट जातलो म्हणून आमी ते घेवंकूच जाय. सो एटलीस्ट होम नुस्कास कितें आसा आमचे कडेन ते आमी ट्राय करूं. ना एक्चुअली ते आमचे पिरियड्सा टायमार म्हाका दिसता टॅबलेट्स बीन कितें घेता पळय स्कीप करपा खातीर तें कशें कितें. हां कमिंग टू दॅट हे पयलीं हांव क्लॅरिफाय करता तुका तेजेर येतलें. सो जेन्ना बॉयजांक म्हणटा पळय बेसिकली आमी एज्युकेट करपाक तेंकां आमी सांगूंक जाय. आनी म्हाका दिसता की ल्हान आसतना जर तुमी तेंकां सांगीत न्हू तेंकां क्वेश्चनींग तितलें एबिलिटी नसता. सो तेंकां सांगीत जाल्यार तेंकां बिलीव जाता. सो तेंकां बरे तरेन जर तुमी सांगीत धाकटेसानूच जाल्यार घालपाक जाय बरें पडटलें. जशें म्हाका ल्हानपणा पसून सांगलें सो हांव मेंटली रेडी आसलें बायोलॉजिकली रेडी आसलें. ओके सो म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता. दिदी आनी आमची कजन्स ती उलयताली ती व्हडली दिदी आमची म्हणजे लायक ऑलरेडी लग्नाक पावली. सो ती सांगताली कोणाचे तरी आपले आनी फ्रेंड कोण तरी येयले आनी ते सांगताली आपल्या भावाची चेडवाची पिरियड स्टार्ट जाली म्हणून मागीर त्या हेका कितलीं वर्सां आसतली
तेजी स्टार्ट जाली कित्याक ते तेणीन लायक म्हाज्या फुड्यान मेन्शन करून कित्याक आमचे बिलीफ आहा न्हू भुरग्यांक कशें सांगता भुरग्यां फुड्यान उलोवपाचें न्हू तेंकां सांगपाचें न्हू थोडीं भितात भंय दिसता तेंकां म्हणून सांगिना बीन अशें बट म्हाजी मम्मा लायक म्हाका दिसता ती आय हॅव अ बेस्ट फ्रेंड म्हणटा पळय तशें त्या बाबतींत म्हणजे ती स्ट्रिक्टूय आसा ना न्हू एकदां म्हाका नाका तिच्या फुड्यान असो इतलो भंयूय आसा तिचो प्लस शी इज फ्रेंडली माय गो टू पर्सन म्हणटा तशी कितें सांगपाक करपाक जाय सो तिणी म्हाका इतलें कम्फर्टेबल केल्लें आनी अंडरस्टँडींग दवरली की बाबा तुका अशें जालें दीज आर थिंग्स सो यू डोंट हॅव टू वरी भंय दिसपाची गरज ना आनी तिणी म्हाका अशेंय सांगलें की त्या वेळार दादल्या मनशा कडल्यान बीन हात बीन लावन घेवप ना आनी पयस रावप म्हाका मे बी आय वील आस्क की म्हणजे म्हाज्या रोखडेंच भुरगें जातलें किंवा अशें कितें विचारलेलें दिसता म्हणजे तेणी सांगलें न्हू आतां तुका भुरगें जावपाक जाय सो तें मागीर स्टार्ट करूं शकता जावं शकता तेका लागून देव तें करता सो मागीर हांवें तिका तशें कितें विचारलेलें आसतलें आनी तिणी म्हाका सांगलें की त्या टायमार बाबा स्वताकूय सांबाळपाक जाय न्ही हें बी करपाक जाय म्हणजे पयस रावपाक जाय किंवा अशें सो दिदी म्हणपा लागलें अशें अशें तेका कळचें ना अशें कितें म्हटलें सो ना म्हाका मम्मीन सांगलां म्हटलें हांवें तेन्ना ओके की अशें अशें रगत बीन येतलें आनी तेन्ना भिवपाक बीन जायना तें सगळ्यांकूच जाता व्हडल्या जातूंतल्यान आनी तेन्ना दादल्या मनशा कडल्यान बीन पयस रावप सो आनी कितें उलयताली तुमी तर दिदीन जाणी म्हटलें तुका सगळें खबर आहा मुगो ओके आनी तिच्या मम्मीन सांगलां मुगो तर तुका आनी कितें तर तेंच तें म्हणपाक आनी कांय अशें ना म्हणजे सगळें सांगलां सो जर तुमी ल्हान आसतना जर तेंकां इन्फॉर्म करीत सांगीत जाल्यार बरी गजाल जातली स्पेशली बॉयजांक एज्युकेट करप इम्पॉर्टंट कारण खंय ना खंय ते फुडें वचून लग्न जातलें तेंचीय बायलां आसतलीं येतलीं तेंकाय जेन्ना हो प्रोसेस जेन्ना फेस करचो पडटलो तिडक येयला तितून येयला आगो तो टॉवेल हांगा कित्याक आसा किंवा हें खंय आसा आनी तूं ऑलरेडी आपल्या त्रासांनी आनी तूं सपोज जर खंय ऑब्वियसली तेका बॅक फायरींग मेळटलीच न्हू सो ते एवॉयड करपा खातीर आनी तुमी सेफूय उरपा खातीर जर तुमी बॉयजांक एज्युकेट करीत जाल्यार बरें जातलें सेकंडली एक हें जाल्लो ऑर्गनायज सेमिनार सॉर्ट ऑफ ऑन मेन्स्ट्रुअल सायकल सो ती जेन्ना येयली तेन्ना तेंच्यांनी एक एक्सरसायज कंडक्ट केल्ली तितून विचारलें की तुमकां पिरियड्सा बद्दल कशें कळ्ळें आनी एक ग्रूप आसलें तिच्या ग्रुपान सगळे बॉयज आसले सो तेणी प्रत्येकाचो तुमचो पर्सनल एक्सपिरियन्सीस सांगा तुमकां फर्स्ट टायम कशें कळ्ळें कोणी सांगलें भयणी आपल्या फ्रेंडाक सांगतली तेन्ना कळ्ळें किंवा कोणी आपल्या गर्लफ्रेंडान आपल्याक सांगलें आनी आपल्याक खबर ना अशे एक्सपिरियन्सीस आसले सो तितून तेणीन शेअर केल्लें की एक दिसा आमची भुरगीं जीं आसा तेंचे कडल्यान कितें लिपोवन दवरप डिफिकल्ट भुरगीं एकदां जाली काय प्रायवसी म्हणटा ती टर्म उरना ती सगळें ओपन करतली काडटली उडयतली सगळें करतली सो आतां पॅड्स वापरता सो ती खंय ना खंय आवय दवरता सो त्या भुरग्यान दिसा ती एकदां काडली आनी तेणी विचारलें मम्मी हें कितें सो आतां आवयक सांगपाक काय ना जाल्यार तेणी कितें सांगलें ही व्हडली बँडेज बाबा ओके एक दीस हेज्या डॅडीक लागलो मार आनी तो बाबडो आपले रगत व्हांवता ते दोगार घेतलो आनी तो बसला ते बाबायक आपल्या लागला आनी तेचे खूब रगत व्हांवता ते पळोवन भुरग्याक खबर आहा मम्मी पॅड्स खंय दवरला तो गेलो ती काडली मम्मी डॅडी तुका ही बँडेज सो इट इज बेटर की तुमी तेंकां बऱ्या तरेन प्रॉपर नॉलेज दिया एक्सप्लेन करूं शकता नाल्यार अशें सांगूं शकता की बाबा तूं ल्हान आसा दीस इज प्रोडक्ट यूज बाय मम्मा किंवा ही मम्मा वापरता तिका म्हयन्यांतल्यान जाय पडटा म्हणून ती हाडटा तूं मातसो ल्हान आसा मातसो व्हडलाच जावन तुका बाबा आपूण सांगता कळटलें भुरगीं आयकतलीं अशें ना की बाबा सांगूत तें रिबेलियस हितून नासता अंडरस्टँडिंग सो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपिरियन्स इतलें ल्हान आसता तेन्ना सांगता क्वेश्चनूय कमी आसतले तुमी कितें सांगता तें बरें आनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिवप गरजेचें आसता जशें म्हाज्या मम्मान सांगलें शी डिडंट से की बाबा प्रेग्नन्सी जातली किंवा तूं तेका लागून तें अवॉयड करपाक जाय तिणी सांगलें बाबा तेन्ना तुवें सांबाळून रावोंक जाय दादल्या कडेन बी वचोंक बिचोंक जायना ओके तिणी म्हाका फोडून सांगूंक ना बट तिणी खंय ना खंय म्हाका आयडिया दिल्ली की बाबा दीस इज वॉट यू हॅव टू फॉलो आतां म्हाका रिजन्स कळटा की तिणी म्हाका त्या वेळार तशें कित्याक सांगलें तितली आमची अंडरस्टँडिंग लेवलून आसता ते सगळे अशें समजपाचें नाजाल्यार आमी क्वेश्चन करतलीं न्हू आतां जर आमकां कोणी शिकयत जाल्यार ए फाटल्यान डी कित्याक येता पयलीं कित्याक येयना आमी विचारतलीं रायट सो त्या वेळार तेका लागून त्या वेळार जें शिकोवप आसता तें त्या लागून आसता बिकॉज भुरगे विचारचोच ना न्ही कित्याक बी मागीर कित्याक सी फॉर कॅट विचारचा ना सो त्या वेळार जर तुमी तेंकां जर बेसीक इन्फॉर्मेशन दीत आनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया फुल्ली जर तुमकां दिवपाक नाका लिमिटेड दिया तें जाय तितलीच दिया एक्झॅक्टली जशें म्हाज्या मम्मान म्हाका सांगलेलें जाल्यार तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक सांगूंक शकता जाल्यार बरें जातलें सेकंडली इट इज इम्पॉर्टंट टू एज्युकेट मॅन
आनी हे चिप्स चॉकलेटी दिवप इट इज नायस. खंयच्याय चेडवाक आवडटलें जर आपलो पार्टनर किंवा बॉयफ्रेंड आपल्या खातीर टेम्परिंग करता जाल्यार मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वील लायक इट. थोड्यांक नाका आसता, थोड्यांक जस्ट म्हाज्या सारकें बाबा डोंट डिस्टर्ब मी, आय एम टेकिंग माय रेस्ट एंड तूं बाबा तुजें कितें आहा तें कर आनी म्हाका कितें जाय तें हांव करता अशें जर आसा जाल्यार तशें. बट इट इज ऑलवेज नायस की तुमी बाबा विचारात तूं कम्फर्टेबल आहा मुगो फकाणां करता बेजार बीन येयना तुका रेस्ट करपाक जाय तुका कितें जाय नाका तुमी तुमच्या फ्रेंडाकूय विचारूं शकता भयणीकूय विचारूं शकता. सो जर तुमी तांकां विचारीत जाल्यार ती बेटर तरेन सांगूं शकता आनी तुमी अंडरस्टँड जातली. आनी एक असो म्हाजो एक शेवटचो प्रश्न म्हणना बट एक तुमकां दिसता की एक आमची सोसायटी इम्प्रूव जाता कशी किंवा हेज्या कडल्यान कितली अवेरनेस लोकांक अजुनूय जाय कितें कितें तुमी अवेरनेस मॅसेज दिवपाक शकता? इम्प्रूव जाता म्हणजे पळय म्हाजें एक फ्रेंड आसा तेजें लग्न जालां सो तेजो घोव तेणी सांगच्या पयलीं ताका पॅड धाडून दवरता स्टॉप करून दवरता. सो दीस इज द चेंजीस. सेकंडली जर घोवाक खबर आसा किंवा पार्टनराक खबर आसा तेजी पिरियड्स जाता जाल्यार ताका खबर आसा वॉट शी इज गोईंग थ्रू जाल्यार तो ताका कितें जाय तें कम्फर्टेबल फील करून दिता रायट. सेकंडली जेन्ना आमी टॉकिंग अबाउट टॅब्यूज किंवा हे हांव म्हणिना की बाबा तुमी सगळें चेंज करा किंवा जप करून ते सगळे चेंज जातले किंवा डायरेक्टली देवळान एंट्री मेळटली आनी एक लायक एक्सेस मेळटलो किंवा दिवपाक जायना. प्रत्येकाची आपली भावना आसा. प्रत्येक म्हणटा की बाबा हे म्हाजें देवूळ हे म्हाजें सेक्रेडनस हितून म्हाका काय हे नाका नेगेटिविटी नाका हें नाका. प्रत्येकाची कितें ना आपली भावना आसतली. नॉट नेसेसरी की आमी सगळीं ती दुखोवपाक जाय. जशें हांवें सांगलें हांवें इंटेन्शनली काय करपाक वचूं ना एक्चुअली म्हाका एक तुमी आतां म्हटलें पळय जस्ट डिस्टर्ब करता तुमकां म्हटलें पळय देवळांनी वचप ना अशें म्हाका कसो दिसता की देवळांनी वायब्स आसता आनी त्या टायमार तुमी म्हटल्या प्रमाणे चेडवांची त्या दिसांनी एक हें नासता की बाबा मूड स्विंग जावप तुमचे कडेन कॅपेसिटीच नासता की बाबा सगळीं कामां करप किंवा कितें ग्रहण करप आनी देवळान पॉझिटीव एनर्जी खूब आसता सो त्या टायमार ती तुमी ग्रहण करूंक पावना आसतली मे बी बिकॉज ऑफ दॅट मे बी कितें रिजन आसपाक शकता मे बी सायंटिफिकली रिजन हें आसपाक शकता. पळय सायंटिफिकली न्ही आमी जेन्ना म्हणटा पळय आय फील दीस इज लायक ओवर रेटेड किंवा ओवर युज्ड वर्ड. हय ओके हांव सांगता कित्याक खातीर. पळय जेन्ना आमी सायंटिफिकली म्हणटा बेसीक लेमॅनाच्या भाशेन जर म्हणपाक गेले जाल्यार इट नीड्स टू बी प्रूव्ड with scientific methods Yes. and the result have to be consistent right. So हांव जर एक एक्सपिरियन्स 10 फावटी करता तर ताजो सेम रिजल्ट मेळपाक जाय. प्लस जर हांव ते 10 वर्सांनी करता जाल्यार म्हाका सेम रिजल्ट मेळपाक जाय. सिंपल बेसीक एक्झाम्पल म्हणटा वॉटर स्टार्ट्स बॉयलिंग एट द टेम्परेचर ऑफ 100 रायट. 100 डिग्रीचेर पावले तेन्ना बॉयलिंग स्टार्ट जाता. तूं 10 दिसा कंटिन्यू करून पळय 10 years लेटरूय करून पळयल्यार रिजल्ट आमकां सेम मेळटा रायट. सो आमी म्हणूं शकता की लॉजिकली आय थिंक आमी हें स्टार्ट करपाक जाय की आमी लॉजिकली कित्याक जर लॉजिकली आमी म्हणटा गॉड इज लव इज ब्लायंड सो गॉड इज ब्लायंड लॉजिकली दॅट इज करेक्ट. मॉरली ना आमी म्हणटली कशें जातलें रायट. मॉरली आमी म्हणटली की देव कसो ब्लायंड आसूं शकता देव सगळ्याक आसा देव सगळ्याक पळयता आमचो वेल्यू आमची बिलीफ रायट. पूण लॉजिकली इट इज करेक्ट जर पळोवंक गेलें रिजन आउट आमी जेन्ना करूं म्हणटा पळय तेन्ना. सो जशें तूं म्हणटा पळय की देवळान हें आसता जेन्ना हांवें पप्पाक म्हटलें पळय की हांव देवळान गेल्लें पिरियड आसतना पप्पान म्हाका म्हटलें की तूं तशें कशें करूं शकता. हांव शुअर ना बट म्हाका अशें दिसलें आतां की मे बी आसपाक शकता की देवाय म्हणटात न्हू की देवान एनर्जी खूब आसतात वायब्स आसता सो वायब्स आनी हे कनेक्ट तुमी म्हणटा प्रमाणे कनेक्ट जावपाक शकता. कित्याक आमी ती प्लेस सेक्रेड अशी ट्रीट करता जी आसा पळय जशें हांवें म्हटलें की हांव जेन्ना देवळान गेलें तेन्ना पप्पाक आवडोंक ना. ओके सो अशें ना की बाबा हांव चॅलेंज करपाक सोदता किंवा आमी जे म्हणटा ते सायंटिफिकली आमी लॉजिकली म्हणूं शकता. अशे टॅक्सूय आमकां मेळों शकता जंय मेन्शन केल्लें आसा की बाबा पिरियड्साच्या टायमार बायलांनी कित्याक देवळान वयचें आमी तो बॅकअप हाडून दिवं शकता. ओके आतां पळय हिस्टॉरिकल कितें इव्हेंट जाल्ले आसा सायंटिफिकली जे प्रूव जावंक शकना बिंग अ सोशियोलॉजी स्टुडंट आमी कितें करता आमी रेफरन्सीस ऑफ टॅक्स घेता आनी तेन्ना आमी सांगतले की बाबा हांगा मेन्शन आमकां मेळटा किंवा वी फायंड मेन्शन्स ऑफ दीस इन अ पर्टिक्युलर टॅक्स किंवा आमचे वेदास किंवा आमचे जे बाकीचे टॅक्स आसा तितून रायट. सो आमी तशें जेन्ना बॅकअप्स घेतले आनी जेन्ना सांगतले मे बी दॅट वील बी मोर एक्सेप्टेड एज अ वुमन हांव सांगता की तेन्ना म्हाका तें एक्सेप्ट करूंक कशें दिसतलें. ना जाल्यार हांव घरान दिवो लायता म्हाजी मम्मान म्हाका कांय रिस्ट्रिक्शन ना पप्पाय म्हाका कांय म्हणना फक्त कितें देवळान गेलें म्हणून तेणीन रिएक्ट केलें बिकॉज तेणी फुड्यान रावन ती मुर्ती स्थापना पयला आसतली तेणी ते वायब फील केला आसतलें तेका आतां तुवें जशें म्हटलें तशें तेकाय दिसलां आसतलें प्रत्येकाचो पॉयंट ऑफ व्यू आसा तो मे बी प्रत्येक टायमार चेंज जावंक
असू शकतो. आनी मे बी चेंजूय जावपाक शकता. आतां आयज म्हाका दिसतालें मे बिकॉज ऑफ वायब्स म्हणून, पण हांवें स्टडी केली आनी नॉलेज घेतली जाल्यार म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू चेंज जातलो फ्युचरान. Exactly. अशें ना की आतां ते पळय wrong हांवें आहे, जेन्ना right? तुका हां. सांगलें की बाबा हांव वचून हां. येयलें म्हाका काय हां. अफेक्ट जाना, म्हाका थंयसरूय लोकांक कितें अफेक्ट जाल्लें दिसोंक ना. हय. रायट, म्हाका थंय व्हडलोसो काय चेंज जाल्लो दिसोंक ना. ऑनेस्टली सांगता हांव, किंवा म्हाका कोणाक कितें अफेक्ट जाल्लें दिसोंक ना. पूण जर हांवें सांगलें खंयच्या मनशाक आनी जर ते मनीस हें पाळटा, जसो तूं हां. पाळटा आनी तुका खबर आसा की म्हाजें कितें जाल्यार यू विल नॉट लायक हय. इट. ऑनेस्टली फील हय, करपाक हय. गेलें जाल्यार तुका आवडचें ना. ओके, सो यू कॅनॉट, आमी प्रत्येकाचो जो पर्सनल व्यू आसा तो जपून चेंज करूं शकता, बरोबर. पूण आमी तो इज आउट करूं शकता. बरोबर. कशें हांव जेन्ना आतां घरान दिवो पेटयता करता पळय, गरज पडली करता, नाजाल्यार आतां कशें आसा कजन भाव आसा तो रेग्युलर आपली पुजा कितें आसा तो करता, सो हांव थंय वचन करपाक, हां. बिकॉज तो करता सो आय डोंट हॅव टू डू इट. बट पयलीं कितें हांवूच दिवो करतालें, तो हां. जेन्ना घरी हां. नासलो तेन्ना हांवूच करतालें घरान दिवो. जाल्यार हांव ऑब्वियसली हांव करता म्हजें रेग्युलर वर्क हां. जॉब आनी आय लायक डुईंग हां. स्पिरिच्युअली म्हणटा पळय तशें म्हाका आवडटा हां. दिवो पेटोवपाक. हांव देवळान तितलें वचना, हां. पूण म्हाका म्हाज्या घरान जे कितें प्रॅक्टीस आसा म्हाका करपाक आवडटा. बिकॉज म्हाका लायटींग अ लॅम्प इज सिग्निफायींग हां. ब्रायटनस बरोबर. खंयसरूय. सो म्हाका त्या बाबतीन आवडटा. म्हाजे हां. तशे सेंटिमेंट्स आसा सो म्हाका ते करपाक आवडटा. सो तशें जेन्ना आमी इज आउट करूं शकता, म्हाज्या घरान फॉलो करिना, हांगा हात लावन नाका हात लावन नाका करिना, त्या जे रेज आसा पळय तो खंय ना खंय सकयल आमी देंवोवं शकता. मायंडसेट फाल्यां चेंज जातलो अशें ना. रायट, फाटल्या दिसांनी जेन्ना ते देवळान एक्सेस करपाक दिल्ले पळय तेन्ना देवूळ बंद करून ते क्लिनींग करताले सगळे भट. हं. आनी इट गॉट लॉट ऑफ न्यूज बिकॉज इशू जालो यू नो. सो एक्सेस दिलो पूण मागीर भटान बंद करून ते सगळें शुद्धीकरण केलें देवळाचें. तेंचे सेंटिमेंट्स एक जस्ट एक हांव एक म्हणपाक सोदता, हांव कोणाक रॉंग म्हणना हितून Right. आनी कंट्रोवर्सी तयार करना, पण एक तुवें भट म्हणटकूच झप करून म्हाका याद येयली. आनी हांव अशेंच म्हणना की गोंयचीच केस सांगता आमकां एक्चुली. भटांची बायलांक सुद्दां पिरियड्स जातात, ती सुद्दां बायलात. त्या टायमार सुद्दां अशें म्हणटात की घोवांनी देवा कडेन वयचें न्हू, हें वयचें न्हू, बट भट देवळान येवन पुजा करता. रायट. तांकां कित्याक त्रास जायना तर? रायट. मनीस आमी तोवूय मनीस, ताका काय देवान निर्माण करूंक ना, तो आपलो जॉब म्हणून तो सांबाळटा प्रॅक्टिकली पळयत जाल्यार. एक्झॅक्टली. कित्याक तो फ्री ऑफ कॉस्ट काय करिना हयसर. सो त्रास जावपाक जाय दोगांकूय जावपाक जाय. हांव रॉंग म्हणना एक्चुली, बट एक्झॅक्टली. पळय कशें आसा, जेन्ना तूं आपले अशें कितें हय. सेंटिमेंटल रिलिजियस पॉयंट ऑफ व्ह्यूवांतल्यान जेन्ना आपले व्ह्यूज दवरता पळय चडशे लोक अफेंड जातले. हय. ओके, अशें ना की बाबा सगळे ते एक्सेप्ट करतले अशें ना. आनी ही गजाल एक्चुली म्हाका कळ्ळी कशी खबर एक्चुली, ती भटाची बायल आहा खबर आहा, हय. ते गांवचे लोक आहा खबर, त्या गांवाच्या लोकांक म्हाजो कॉन्टॅक्ट आसलो, ते एकामेका वांगडा उलयतात न्हू कन्वर्सेशन, रायट. बायलां कन्वर्सेशन आसतातूच. रायट. म्हळ्यार अशी फ्रेंड्स आसली ती दोगां, तेज्या फ्रेंडान म्हाका सांगली अशी अशी खबर कळ्ळी ती. हय. पण हांवें झूप करून तेन्ना काय म्हणूंक ना, रिएक्शन दिवंक ना, नाल्यार ती परत म्हाका सांगची ना किंवा गजाली कळचे ना न्ही ते, उगी रावलो. पण मनान अशें दिसलें तेन्ना, तुका परत याद येयली म्हाका तेजेरूच. पळय कशें आसा, तेजो हय. जॉब तेजी ती ड्युटी. रायट, तो तशें पळयता आनी तशें करता. हांव अशें भटांकूय मेळ्ळें आसा जे स्ट्रिक्टली म्हणटा की तुमी पाळिना घरान, तुमी पाळूंक जाय. आमच्या घरान पळय आमच्यो बायलो प्रत्येक गजालीक हात लावचे ना काय ना, तेंचे सगळें सेपरेट आसा. ओके, कट्टरवादी बिलीव्ड आसा तशें थोडे भट अशे नॅचरल प्रोसेस न्हू, तुमचो देवारो मातसो एक सायडीन करा घरान भोंवा तुमी कांय ना, अशें सुद्दां मेळ्ळें आसा. ओके, कशें आसा, जर तुजें एज्युकेशन बरें बॅकअप आसा जाल्यार प्रत्येकाची अंडरस्टँडिंग डिफरंटली थिंक करूं शकता. थोड्याचें एज्युकेशन आसता बट दे बिलीव स्ट्रॉंगली रिलिजियसली. ओके, सो तेंकां तूं कशें आसा, प्रत्येकाचो मायंडसेट डिफरंट आसतलो. बरोबर. रायट, आनी आमी सगळ्यां कडल्यान सेम गजाल एक्सपेक्ट करूं शकता. बरोबर. रायट, म्हाजो एक गजालीचेर खूब भरपूर विश्वास आसा आनी म्हाका दिसता की ना बाबा हें अशेंच जावंक जाय. तूं म्हाका कितलेंय सांगलें हांव म्हाजो हालचें ना विश्वास. त्या टायमार फक्त तेका हय म्हणप म्हाका दिसता समाधान आहा, तुका सेफ रावपाक जाय एक्झॅक्टली जालें. जशें हांवें तशें म्हटलें पळय की हांव लायक रिबेल करूंक वचना, खंय ना खंय एक्सेप्ट करून म्हाजी वाट काडटा. रायट, म्हाका खबर आहा की बाबा तुज्या घरान पाळटा, हांव त्या टायमार एवॉयड करतलें. रायट, हांव तुका म्हणटा तूं म्हाका अशें करूंक जायना, तुवें आतां शिकलां आमी पाळिना हें करिना, तूं कितें घेवन बसला, बाबा तेजे सेंटिमेंट्स आसा, तेजो बिलीफ आसा, तेजे मान्यता आसा, तूं तें खंय ना खंय आमी रिस्पेक्ट करून जर वचत जाल्यार आमी स्मुथली. आनी म्हाका दिसता आमी आत्तां फाटल्या लोकांक चेंज करूं शकना, बट यूथ आहा खबर आहा, एक सायंटिफीक रिजन सोडून एक रिसर्च घेवन आमी फुडल्या जनरेशनाक चेंज करपाक शकता विथ रिसर्च एंड ऑल दी सायंटिफीक रिजन्स. कित्याक आतां सगळे भुरगे प्रॅक्टिकलूय आसा. एक येणाऱ्या फुडल्या 20-25 वर्सांक मागीर
20-25 वर्साचे लायक आमी काय सांगू शकना बिकॉज आतांचो यूथ असो आसा की थोडी देवळान वयता बट थोडी जे वचनातले ती आतां रेग्युलरली वयता आमी खूब डिफरन्सीस आमकां पळोवपाक मेळटा सो कशें आसा आमी न्ही टोटली एबॉलिश करूं ना शकना हांव म्हाजें म्हणणें फक्त इतलें की प्रत्येक गजालीक समजून युथान फुडें सरची Yes. डीप भिजन ती समजपाची लोकांनी फक्त सांगलें बाबा ते आतां पयलीं म्हणटाले पळय कावळा फळ्ळो आतां कळ्ळें न्हू तुका तें न्हू म्हणून एक्झॅक्ट येणाऱ्या जनरेशनाक ते सांगनाका गजाल एक्झॅक्ट तुज्या पर्यंत दवर ते एक्झॅक्ट फुडल्या भुरग्यांक खरें सांग एक्झॅक्टली जशें हांवें हय. लास्ट टायम म्हटलेलें पळय तशें आनी एक म्हाका तुमकां उदक तो एक पॉयंट स्कीप केलो म्हळ्यार उरलो तो की बाबा एक्चुअली तुमकां विचारलें हांवें टॅबलेट्स यूज करतात फुडें वचपाक तेजेस्ट पेनकिलर्स सो कशें आसा जेन्ना डॉक्टरा कडेन युजली वयता आनी कांय जर इश्यूज ना मेडिकली तो तुमकां पेनकिलर दितलो जस्ट टू रिलीव तुमचो पेन रिलीव करपा खातीर दितलो सो यू ऑल कॅन गो फॉर हिटींग पॅड्स एक अल्टरनेटीव ऑप्शन ही गाडींतल्यान ते जर एक्सपेन्सीव पडटा कित्याक सगळ्यांकूच इनफ पॉकेट मनी आनी सपोर्ट आसना कित्याक आमच्या शिक्षणाच्या टायमार आमकां खूब पयशे लागता झेरॉक्स हे ते खूब आमचें खावप जेवप भायर कितें करप आसता तेन्ना सो सगळ्यां कडेन ते अफोर्ड करूं शकना सो तुमी घरा कडेन लायक हिटींग पॅड्स जर सपोजींग यू कॅन इन्वेस्ट इन अ हिटींग पॅड हांवें हाडला म्हाज्या घरा कडेन हांव ती वापरता शेक मारपा खातीर ओके आनी तुमी लायक अशें कोणाकूय विचारून सपोजींग तुमकां जशें जिरा टी किंवा तुलसी वॉटर जर डायल्यूट करून ते पिवन जर हें जाता इफेक्ट करता तुमी ते कंज्यूम करूं शकता ओके आनी आय थिंक दॅट इज बेस्ट सर्टन हांवें आजून मेरेन न्ही पेनकिलर्स एवॉयड केल्ले पूण जेन्ना तुजे कडेन काय आसत ना ओके जाल्यार मागीर तुका खंय ना खंय जायना ते त्रास सोंसपाक जाल्यार तूं एक पेनकिलर पॉप आउट करून घेतलेंच सो हांवें 1-2 फावटी घेतला बट चडशे ऑलमोस्ट लायक सो मेनी इयर्स हांवें एवॉयड केला पेनकिलर्स प्लस म्हाजो जो डॅडी आसा पळय तेका लायक तेणी पयलीं हांव तळमळटालें वेळाचेर सो तो कामार आसलो तेन्ना तेणी म्हटलें बायक आमच्या भरपूर जाता आनी हे त्रास जाता तेका ती आईन सांगलें की जिऱ्याचें उदक करून सो म्हाजी एक एकदां परिस्थिती इतली वायट आसता की म्हाका तें वचून करून सुद्दां घेवन वचूं आसता जाल्यार तो म्हाका करून हाडून दिता तर तो आसा अरावंड जाल्यार सो दीस थोडी आसतात पळय स्पोर्ट्स पर्सन म्हणा की स्पोर्ट्स गर्ल्स म्हणा किंवा डिफरंट डिपार्टमेंट्सांनी जेंची फिजिकली एक्सरसाइज चड येतात खबर तांकां हो बेजिकली पळयल्यार प्रॉब्लम कांयच नको ते फेस करतात इजिली आनी तांकां प्रॉब्लम न्ही ती प्रॉब्लम म्हणीत ना त्या दिसात व्हडली गेम खेळटात किंवा ती मॅच खेळटात त्याच दिसा आसता तांची सो ती जर इतले बरी फिजिकली तांकां हँडल करपाक शकता इतली फिजिकली बॉडीन तो पेन आसून फिजिकली खेळप म्हटल्यार इज नॉट एज इजी ते बी नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल तेन्ना तांकां तो पेन आसता तरी ते हँडल करतात आनी कॉमन मनशाक फक्त एक बारीक काम आसता ते हँडल करपाक जायना सो एक बेजीक रिजन कितें तेच्या फाटलें सो जशें हांवें म्हटलें पळय की तुजी बॉडीचेर डिपेंड करता तूं मेंटली फिजिकली कितलें स्ट्रॉंग आसा तेजेरूय डिपेंड करता ओके इट्स नॉट नेसेसरी की म्हाका फर्स्ट डे खूब त्रास जाता जाल्यार ते म्हाका एवरी टायम पिरियड जाता तेन्ना जाता एकदां म्हाका कांय पेन आसना जस्ट बॅक पेन आसता हिटींग पॅड आनी मातशें कितें तरी ऑइंटमेंट लायलें किंवा हें जाल्यार कमी जाता त्रास चड आसना कॉन्ट्रॅक्शन्स आसता ते इतले वर्स्ट आसना क्रॅम्स आसता सो डिपेंड्स की तूं कशें आसा तेजेर स्पेशली ती आपल्या म्हणटा पळय जेन्ना स्पोर्ट्स पर्सन ती आपल्या बॉडी कशे तरेन रेडी करतात इंजरीज आसता रायट पूण तें डेडिकेशन कितें आसता लायक बींग अ वुमन आमकां सदांच सिद्ध करचें पडटा प्रूव करचें पडटा टू बी बेटर एवरी डे आमचे ऑन पिरियड्स आसा आमकां कामाक वचूंक जाय अनएवॉयडेबल कंडिशन म्हाका समथींग ते बिहायंड कितें तरी चित्तान तेजेर काम करतात तांकां बेजीक गोश्टी कांय फरकूच पडना मे बी आसतले जर आमी तो गोल कंप्लीट करिना ओके आमकां सोशली कितें म्हणटले बायलांक पिरियड्स आसा हेंची रड आनी तितून आनी तुमी हें करतली अचीव करतली वचून फुडें सो खंय ना खंय न्ही बींग अ वुमन इज ऑल्सो एवरी टायम यू हॅव टू प्रूव आवर सेल्फ की वी आर बेटर वी कॅन डू इट सो जेन्ना आमी त्या डेडिकेशनान वचून करता पळय ती फिजिकली कितें इंजरीज आसा ती फेस करतली बट दे वील नॉट स्टॉप फायटींग आनी आय थिंक दीस इज द बेस्ट पार्ट की आमी बॉयजाकून बेस्ट एक पावर जी तुमच्या कडेन आहा स्पेशली की तुमी एक नेक्स्ट लेवलची एक एनर्जी ना तुमच्या कडेन आय थिंक फिमेलाची जी बॉडी आसा पळय ती डिझायनूच अशी केल्ली आसा की आमकां मल्टीटास्क करपाकूय लायक आमी करतात लायक हँडल फॅमिली हावस प्लस जेन्ना आमी कामाक वयता तेन्ना म्हणटा घर सांबाळून तुजे कडेन जातलें की अशी बायलां आसा जी कामूय करतली पूण घरा येवन घरचेंय काम करतली म्हाजी स्वताची मम्मा डज दॅट रायट सो खंय ना खंय एक एक्स्ट्रा बर्डनूय आसा बींग अ वुमन वर्कींग वुमन आसत जाल्यार आनी बिकॉज जर तूं सारकें करिना जाल्यार मागीर तीच 4 बायलांच आसतली फर्स्ट जी म्हणटली कामाक वयता घरा कडेन लक्ष रायट सो तशेंच वेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स नोबडी वूड लायक म्हटलें की बायलां मोस्टली सपोर्ट करनात मोस्ट ऑफ द टायम मेळना
ओके. ओके. जशें हांवें तुका हय. एग्जांपल दिलें चवथीकडे हय. बायलां येवन सांगतालीं की आमच्या घरान जाण आमगो अमके अमके दीस पाळटा म्हणजे इनडायरेक्टली तुमी पाळूंक जाय तुमी कशीं पाळिना बिहायंड म्हणल्यार एक्चुअली हांगासर बॉयजांचो इंटेन्शन. प्रॉब्लेम ना, बायलांचो चड प्रॉब्लेम आहा. हय. बॉयज तुका युजली आमी कोणाक सांगची ना न्ही की बाबा वी आर ऑन अ पिरियड आनी सांगलें सुद्दां न्ही हांवें पयलां म्हाज्या वर्क कंडिशनान की हांवें जर कोणाक सांगलां न्हू जाल्यार दे सेड ओके. पिरियड जर आसा तेका लागून त्रास जाता कित्याक म्हाजें कंडिशन एक एकदां इतलें वायट आसतालें की काम करपाक जाय हांव तें काम करतालें तें जालें काय हांव पासयो मारतालें बिकॉज म्हाजे कडेन बसोंक जायनासलें एका कम्फर्टेबल प्लेसार क्रॅम्साची कंडिशन इतलें वर्स्ट आसली. थंय म्हाजे कडेन ऑइंटमेंट कॅरी केल्लें ना नो हिटींग पॅड नो जिरा वॉटर नथींग रायट. सो बट अशें ना की बायलां सपोर्ट करिना करता ना न्हू म्हाज्या टायमार म्हाका हँडल केलें काकीज बीन तितली इंटरफियर जावंक ना. आतां लास्ट टायम जेन्ना चवथी कडेन म्हाजी परत डेट जाली तेन्ना भाभीन म्हाका उदक करून जिराचें हाडून दिलें. त्रास जाता तेणी पयलें ती कशें तुका डिपेंड रावचें पडटा जेन्ना तूं पाळटा तो मनीस दिता तेन्ना तुजे कडेन जाय म्हाजी संवय अशी आसा की म्हाका स्वता करपाची संवय आसा म्हाजी जें कितें पर्सनल कितें कामां हांव स्वता करतलें चडशें दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावचें ना. सो तेन्ना डिफिकल्ट जाता बट तेणी तो पयलो आपल्याक कितें इफेक्टीव पडटा तें तेणी हाडून म्हाका दिलें. सो अशें ना की बायलां सपोर्टूय करिना बट खंय ना खंय बायलांय सुद्दां अशें करता की पळय उलोवपाचें किंवा हें करपाचें पॉयंट आवट करपाची संवय आसता आनी मागीर खंय ना खंय जस्टिफिकेशन आसता तेंचें आपूण कित्याक करता तुज्या बऱ्या खातीरूच करता आपूण उलयल्या म्हणून तुवें थंय लक्ष दिलें बट नॉट नेसेसरी न्ही गरज ना की प्रत्येक जाग्यार उलोवपाकूच जाय म्हणून अशें नसता न्ही. एक्झॅक्टली खंय ना खंय एक अंडरस्टँडिंग करता आसूं थंय सोडून जाय. आतां पळय म्हाजी आती आसा ती शिकोंक ना ओके आनी एक कॅम्पेन चालू आसा सर्व शिक्षणाचो आय थिंक की जी कोण फिमेल्स आसा तांकां एज्युकेट करपाची सो ती कॉलेज स्टुडंट वॉज इंटर्नींग आनी तांकां ती कोण इंट्रस्टेड आहा तांकां अ आ इ बरोवपाक बीन तशी ती वाचूंक शिकल्या ओके. तिजें बेसीक एज्युकेशन म्हणटा पळय तें हें पूण जेन्ना न्ही दिदीच्या लग्ना कडेन म्हाजी पिरियड्स जाली सो ती म्हणलें दिदी म्हाजी पिरियड्स जाली हांव ताका गेलें हेल्प करपाक फाल्यां लग्न आतां तें म्हणपाक लागलें आसूं तर कोण घेवन बसता आतां ओके. आनी हांवें शिकलेली ज्यो टिचर आसा तिका बेजार जायत ना पयला बिकॉज आय एम ऑन माय पिरियड्स एंड आय एम हेल्प ओके. सो अशें आमकां खंय ना खंय मेळटलें बट कितें आसा खंय ना खंय म्हणल्यार म्हाका दिसता डील आपल्या तुका जेन्ना तूं सांगता आपल्याक पिरियड्स आहा ती आपल्याक कनेक्ट करता आसतली मे बी आपूण कशी फेस करता ती एक्झॅक्टली दॅट कूड बी वन मे बी समज ती वीक आसता त्या टायमार जाल्यार तुका ती वीक समजतली आनी समज ती मे बी स्ट्रॉंग आसतली त्या टायमार जाल्यार तुका ती म्हणटली हें कांयच न्हू. एक्झॅक्टली आनी म्हाज्या ती इज लायक हय. तुका आतां एज जाली ऑलमोस्ट म्हाका दिसता शी वील बी नियर टू 70 नाव बट शी इज व्हेरी एक्टीव ओके भरपूर एक्टीव आसा ती ह्या एजीर सुद्दां लायक नॉर्मल आनी म्हाजे कडेन इतलें काम जावचें म्हाका दिसता ती करतली कशी आनी करता आसतली. सो तशें आसा सो कशें आसा आमी म्हणटा की शिक्षणूच आमकां यू नो प्रोग्रेसीव करतले किंवा आमी चेंज करतली अशेंय ना. पर्सनल बरोबर. एक्सपिरियन्सीस मनशाचे आसा विचार करण्याची जी आमची हें आसा सो तो मायंडसेट आसा तो सुद्दां चेंज करूं शकता. आतां जे आमी डिस्कस केले मे बी आतां व्हिडिओ हाफ एन अवरचो जालोच आसतलो सो तुमकां कितें दिसता की हेजेर अवेरनेस व्हिडिओज आनी जावपाक जाय किंवा आनी कोणी येवन अशें डिस्कस करपाक जाय हेजी खंय पर्यंत गरज आसा स्पेशली जनरल लोकांक डिस्कस करपाची. म्हाजें कशें म्हणणें आसा की एक तर आमी भुरग्यांक जे आसा पळय खंय ना खंय एक बेसीक आयडिया दिवपाची रिगार्डलस ऑफ बॉय ऑर गर्ल ओके तांकां खंय एक बेसीक आयडिया दितली जाल्यार बरें जातलें बिकॉज दे वील नॉट क्वेश्चन यू येस. एक बाबा इन्फो आसा न्ही पुरो तांकां तो इन्फॉर्मेशन ओके. आनी इट इज इम्पॉर्टंट टू एज्युकेट मेन एज वेल एज वुमन ओके. चेडवांक सुद्दां न्हू जर तुमी वयार येवच्या पयलीं सुद्दां जर कांय गजाली आवयन किंवा म्हाजे अशे सर सुद्दां आसा जेंच्यांनी आपल्या चेडवाक बसून समजयल्लें आसा की बाबा असो असो प्रोसेस आहा येता सो ते आवयक सांगचें ना बट बापाय कडेन वयतली बरोबर. ओके. म्हाका जेन्ना त्रास जाता किंवा हें जाता आनी म्हाजे कडेन जेन्ना म्हाजो डॅडी कसो समजून घेवन म्हाका हें करून कम्फर्टेबल करून दिता पयलीं तशें आसा सो म्हाका अशें दिसता की म्हाजो डॅडी जो आसा प्रत्येक गजालीन तो म्हाज्या मम्माक हेल्प करता कसलेंय काम आसूं तें कपडे धुवपाचें रांदपाचें निवळ करपाचें आसूं आनी आपलें कामूय करता. सो म्हाका दिसता की जी म्हाजी आजी आसली पळय ती पप्पाक कडल्यान ती सगळीं कामां करून घेताली आनी अशें भुरगीं आसता तेन्ना टेंट्रम हांव करिना गे आई कित्याक करिना अशें जावचें ना कर जातलें. सो ती ताका मोटिवेट करताली तिणी तशें ताका रेज अप केल्लें आसा वाडयल्लें आसा सो तो तें आयज आपल्या लायफान प्रॅक्टीस करता.
जर खंय ना खंय आमकां दिसता की आमची भुरगीं आनी तेंचो संवसार बरे तरेन जावचो जाल्यार तेंकां एज्युकेट करप इम्पॉर्टंट आसा. आनी कशें आसा फॉल्स इन्फॉर्मेशनूय खूब आसता. सो इट इज ऑलवेज नायस की बाबा तुमी कम्फर्टेबल फील करून दिता खंय ना खंय जेन्ना पळय आतां तूं म्हाका विचारता रायट. सो तुका बेसीक इन्फॉर्मेशन खबर आहा, तूं एज अ पर्सन कसो खबर आहा, हांव तुका कितें इन्फॉर्मेशन दिता, तूं तें वापरून नेक्स्ट टायम जेन्ना खंयचे व्यक्ती पिरियड्साचेर आसलेले चेडूं तुका खबर आसतली की बेसीक तरी आयडिया आसतली की हांव कशें कितें वागूं शकता. नाजाल्यार तूं विचारतलो तरी बाबा हांव फकाणां करता तुका वायट बीन दिसना मुगो बरोबर. रायट. आपूण अशें म्हणटा. किंवा जेन्ना तूं ऑफिस कल्चरान जेन्ना आसतलो किंवा वागतलो तुका कळ्ळें सगळें कोवर्कर ऑन पिरियड ऑर एनीथींग यू वील एटलीस्ट गो एंड आस्क बाबा तुका कितें जाय हय हेल्प हांव करूं ना तूं मातशें काम कमी हय कर हें जाल्यार कर तुका कितें समथींग. प्रॉब्लम बीन आसा तुका अशें दिसता की बाबा तेका खंय ना खंय लायक डिस्टर्ब आसा बऱ्या मुडान ना आनी तुका अशें दिसलें की तुका कितें जाय बीन गो एक तर तूं विचारूं शकता. नाजाल्यार बाबा तेजी पिरियड्स आसा आनी ते चिडचिडे कशें दिसता तुका जाल्यार तूं तेका कांय म्हणपाक वयचो ना. ओके. बरोबर. आनी पीपल शूड नॉट यूज द टर्म यू आर ऑन दोज डेज आय थिंक. हय. ओके. अ हय. वुमन कॅन एक्चुअली सू यू फॉर हय, दॅट. हय. ओके. ऑफिस कल्चरान she can actually get a like file a case against you for that action. So ते चडांनी एक अवॉइड करचें कोणाकूय लायक बिकॉज इट इज अ सेक्सिस्ट कमेंट पळोवंक गेलें जाल्यार नोबडी वूड ती कोणा वांगडा बॉन्डिंग आहा, कोणा वांगडा उलोवंक शकता, तेच्या कडेन ते उलोवपाक शकता न्हू ते. एक्झॅक्टली. पण आमकां जनरली खबर. म्हाजें कशें आसा आतां म्हाका असो बरो बॅकग्रावंड मेळ्ळो आसा म्हाजो बॅकअप बरो आसा आनी आय नो हाव टू हँडल हय. रायट. कित्याक म्हाका तशें मेंटली फिजिकली हय. लायक स्ट्रॉंग केल्लें आसा. जर कोणी फकाणांनी सुद्दां येयलें म्हाका खबर आहा तेका कशें आन्सर करपाचें बरोबर. रायट. सो म्हाका दिसता प्रत्येक चेडवाक जर ही क्षमता मेळत न्ही जर तुमचो सपोर्ट आनी अंडरस्टँडींग आनी तेका बरे तरेन जर तुमी त्या टायमार जो सपोर्ट दिता न्ही जाल्यार शी वील बी एबल टू फेस द वर्ल्ड ऑल्सो लायक बरोबर. जर तेज्या वाटेक कोण येता किंवा फकाणां सुद्दां करता तर तेका उगी करूं शकता न्ही. बरोबर. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. सेकंडली जर फिजिकली जर तुमकां खूब त्रास जाता न्ही ऑलवेज कन्सल्ट अ डॉक्टर. ओके. आमी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवं शकता बट दोज लायक ते तुका प्रॉपर ते डॉक्टर एक्चुअली आसा. सायंटिफिकली जर हां. तेंकां खबर आसा गजाली प्लस तेंकां बायोलॉजिकली तुजी अंडरस्टँडींग आसा सो तुका कितें हां. फ्युचर प्रॉब्लम्स जाल्यार ते ऑन टायम डिटेक्ट करून सांगूं शकता. बरोबर. कोणाची इरेग्युलर पिरियड जाता जाल्यार ते तुका टॅबलेटी दिवन Yes. रेग्युलर कशें हाडपाचें तेवूय करूं शकता. प्लस कोणाची पिरियड जावंक ना लायक म्हाज्या कजनाची जावंक नासली डॉक्टराक दाखयली तेन्ना स्टार्ट जाली. हां. ओके. शी हॅड क्रॉस्ड 18 ऑर समथींग आनी तेंकां मागीर कन्सर्नींग जाता इतलें जालें आनी टीन एज सोंपली म्हणटकूच जावंक ना जाल्यार कितें ओवरीज डिफेक्ट आसा कितें आसा आमकां खबर आसना. सो थोडीं जाणां लायक बायोलॉजिकली तेंची प्रिपेरेशन नसता प्रोक्रिएट करपाक तेंकां ते इशू फेस जावंक शकता. सो जो मेरेन आमी डॉक्टरा वचना तो मेरेन आमकां कळचें. सो ऑलवेज कन्सल्ट अ डॉक्टर जर कितें इशू आसा जाल्यार. एंड म्हाका दिसता की सपोजींग चड्या व्यक्त्याक जर ह्या बद्दल कांय इन्फॉर्मेशन ना न्ही जाल्यार तुमी आपल्या कम्फर्टेबल पर्सन जे तुमकां सांगूं शकता ताका तुमी अप्रोच करची. बरोबर. आतां म्हाजे जे फ्रेंड्स आसा किंवा जो फ्रेंड आसा म्हाका भाव मानता भयण मानता सो तो म्हाका लायक कम्फर्टेबल फील करता जाल्यार म्हाका हेच्या बद्दल कांय खबर ना गो. सो हांव ताका कम्फर्टेबली बाबा ओके तुका कितल्या मेरेन खबर आहा तें पयलीं सांग आनी तेतून मागीर कितें एड ऑन करपाक जाय किंवा करेक्ट करपाक जाय हांव तें करता. सो म्हाका दिसता वी कॅन बी फ्रेंडली एंड वी कॅन एज्युकेट. बरोबर. अशें ना की बाबा गर्लफ्रेंडानूच सांगूंक जाय किंवा आवय बापायनूच सांगूंक ना अशें तेका ना. म्हाका वांगडा हो टॉपिक डिस्कस करा. येस तुमचे कोण कम्फर्टेबल फ्रेंड आसा किंवा चेड्याकूच जे कितें खबर आहा दुसऱ्या चेड्याक आनी सांगूं मे बी थोडे भुरगे स्काय आसता म्हाका दिसता एकदां समज कोण शेअर करपाक शकना जाल्यार अशे खुबशे व्हिडियोज अवेलेबल आसा जे तुमी Yes. जनरल भाशेन सांगतात आनी प्रॉपर नॉलेज प्रोवायड करतात. ते व्हिडियोज पळया व्हिडियोज शेअर करा एकामेकां. सो आणि बेसिकली आय वूड रेकमेंड की जे सोर्स ऑफ व्हिडिओ आसा पळय इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ गायनेक एंड ऑल वेल एंड गूड बरोबर. बट जर अशें कोणी तरी आसा जे प्रॉपरली तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता येस. लायक पर्सनल एक्सपिरियन्सीस Yes, डिफरंट आसा जशें मूड हय, स्विंग हय. चॉकलेट चिप्स हे सगळे पर्सनल All of एक्सपिरियन्स that. आमी डिस्कस केला. सो जर तुमकां जर तशे प्रॉपर सोर्सीस मेळटा जाल्यार तुमी ते फॉलो Yes, करचे yes. बट डोंट बिल्ड दॅट नोशन की चॉकलेटी वील हेल्प यू विथ युअर फ्रेंड्स आनी हें तें नॉट नेसेसरी की सगळ्यांक ते सेम आसता किंवा सगळ्यांकूच ते जाय. ओके. एक्चुअली आमी पळोवपाक गेल्यार इन प्रॅक्टिकल लायफ जाल्यार वी एक्चुअली डोंट वॉन्ट टू कन्ज्यूम चॉकलेट बट इफ यू फील लायक आमी सांगलें जाल्यार इफ यू कॅन प्रोवायड देन वेल एंड गूड. हे प्रश्न पडटलो आमचेर की प्रोवायड करप काय ना तो.
सो एक्चुअली जर आमी जे डिस्कस केलें पळय तुमकां एका लायनीन जर समज समाप्त कर म्हटलें किंवा समरी सांग म्हटलें जाल्यार कितें आसपाक शकता आख्या डिस्कशनाची? सी आम्ही आय वूड एड्रेस की एज अ वुमन इट इज ऑलवेज नायस जर तुम्ही बायल मनीस जावन बायल मनीस जर सपोर्ट करून अंडरस्टँड करून जर तांकां सांबाळून व्हरता जाल्यार बरी गजाल जातली. खंय ना खंय तो एक्स्ट्रा एड ऑन प्रेशर घालून तांकां कित्याक तुमी तो प्रोसेसांतल्यान वयता न्ही सो तुमी तांकां दुसऱ्या व्यक्तीकूय त्या त्रासांतल्यानूच काडपाक जाय अशें ना. ओके जशें म्हाज्या मम्मीन जेन्ना घरा कडेन वयताली तिका भायर न्हिदचें पडटालें. ओके आनी हातरुणां बीन ती धुवपाक जाय ती वापरूंक मेळना उशें घेवंक मेळना तसलें कंडिशन आहा सो ती म्हणटाली ना फॉलो करूंक जाय पूण जेन्ना तेंची भुरगीं वयार येयली तेंची पिरियड स्टार्ट जाली बार ऑटोमॅटिकली सकयल जालें. आतां जाल्यार इतलें सगळें तिसऱ्या दिसाचेर जाय थंय भोंवता हें करता बट म्हणजे म्हाज्या टायमार लायक इतलें करूंक जायना त्याच व्यक्ती आपल्याच्या भुरग्याक जाता तेन्ना आपल्याचे जाता तेन्ना चुरचुरता म्हणटा तसली गजाली. सो तुमी सुद्दां दुसरी सून आसूं किंवा आनी कोणूय व्यक्ती आसूं किंवा आनी कोणाचे भुरगे आसूं तांकांय कम्फर्टेबल करा. ओके नॉट नेसेसरी की थोडीं जाणां म्हणटा पळय आपल्याक चेडेच आसा सो आपूण चेडवाचो पेन कसो अंडरस्टँड जातलो तुका चेडूं ना तशें कांय ना थोडी भरपूर समजूतदारीन वागता किंवा करता. सो म्हाका दिसता की खंय ना खंय तसो बार हो स्लोली स्लोली देंवता इन फ्युचर कमी जातलो इतलें जावचें ना बट कशें आसा जशें देवळांनी बीन अशें वचपाचें ना किंवा हें ना म्हाका दिसना की हें जप करून एका दिसान चेंज जातलें बिकॉज खंय ना खंय आमी म्हाज्या दिसपान स्लोली चेंज जावपाक जाय. आमची श्रद्धा जितली कमी जाता रिलीजन असो इशू आसा किंवा टॉपीक आसा न्ही जितली कमी जाता म्हणटा पळय तितली डबलीन तो हायूय जाता. ओके सो अशें आसा की तो इशू केन्ना लायक असो रिजॉल्व किंवा जावचो ना बट खंय ना खंय एक एक्सेप्टींग ना स्पिरिच्युअलिटी आपल्या जाग्यार आनी आमचे पिरियड्स आपल्या जाग्यार म्हाज्या हिसपान तरी दोगांचे पार्टूच डिफरंट आसा. येस खंय ना खंय तो बायोलॉजिकल प्रोसेस पूण आमी जशें हांवें म्हटलें सायंटिफिकली अजून काय प्रूव जाल्लें ना देर आर नो रिसर्च शोईंग सायंटिफिकली की बाबा हें खंय ना एज पर म्हाका जें दिसता पळय स्पिरिच्युअलिटी म्हटल्यार कितें आत्म्याच्या लेवलाचेर वचप भितूर शारिरीक लेवलार वचना आनी पिरियड्स म्हणटा सगळे शारिरीक लेवलाचेर घडटात ते सो बोथ आर डिफरंट. हे सायंटिफिकली प्रूव जातले किंवा आसतले मे बी प्रूव करूं शकता वेल एंड गूड जशी तुका लायक सब्जेक्ट 100 बायलां तरी जाय जी रेडी जातली आनी म्हाका दिसना की 100 बायलां रेडी या सो हांव कशें म्हणटा की यू नो तो ओवरनायट चेंज जावचो ना बट स्लोली खंय ना स्लोली जावपाक जाय एक्चुअली देंवतलें की जितलें स्लो जातलें आनी स्लोली अंडरस्टँडींग जातलें तितलें पर्मनंटली याद उरतलें. येस आनी हू नोज इन नेक्स्ट 10 years कितें चेंज जावं शकता. बरोबर आनी एक जस्ट म्हाका एक जरपाक जस्ट एक याद जाली की पिरियड्सान वेज नॉन वेज खावप अशें कितें आसा काय इज ओके. नो एक्चुअली फुडाचेर स्ट्रिक्टली डायट बियट तशें कांय ना. हांवें कित्याक सांगलें पर्सनली म्हाजो एक्सपिरियन्स म्हाका ब्लोटींग फेस जाता तितून म्हाका त्रास जाता रायट सो हांव एवॉयड करता की लायट फूड हेवी डायजेशनाक पडटा पळय तशें हें बट नॉट नेसेसरी की सगळ्यांक तशें त्रास जातले जशें हांवें सांगलें थोड्यांक मात्तूय त्रास जायना. म्हाजी मम्मा म्हाका पळयताली आनी इतले त्रास जाता आमकां जाल्यार जावंकूच नासलें तिका तशें कांय इशू फेस जावना ती सगळें खाता करता शिडा जाली. खावप वेगळें आसलें न्ही त्या टायमार ते सगळे गोश्टी जशें तुमी उदक म्हटलें तेच्या प्रमाणे आतां आमी पिझ्झा बर्गर्स बीन खाता मैदो जो कन्ज्यूम बीन करता आय फील दॅट इफ यू कॅन एवॉयड इट बट थोड्यांक जें आसता पळय क्रेविंग्स जाता प्लीज गो एंड हॅव इट. तुका कितें कम्फर्टेबल आनी तुका कितें बरें दिसता तें तुवें करपाचें. ओके सो नॉट नेसेसरी की हांव सांगता बाबा लायट फूड आनी हेवी डायजेशन पडटा तसलें एवॉयड लायक हेवी डायजेस्ट पडटा तें एवॉयड करा अशें ना. तुमकां कितें कम्फर्टेबल आहा तें करूं शकता. तुमी ट्राय करून पळया तुमकां वर्कआवट जाता फॉलो इट रायट. तुम्ही तुमची एक प्रॅक्टिकल नॉलेज शेअर केली पिरियड्सा बद्दल आणि बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केली त्याबद्दल तुमचे खूप आभारी आसा. आणि एक आमकां एक क्लियरिटी गावली की बाबा एक कशें आसता एक डॉक्टरांकडे व्हॉट टॉपीक उगलप म्हटल्यार तेंचो पॉयंट ऑफ व्यू वेगळो आसतलो ते थेरटिकल सांगतले किंवा सायंटिफिकली सांगतले हय ते सांगतले आनी ते सगळे गजाली तकलेन वयचे ना बिकॉज ऑफ तेंची अंडरस्टँडींग नेक्स्ट लेवल आसा आनी ते आपल्या स्तराचेर उलयतात आनी आमी आमच्या स्तराचेर आसता. बट सम डॉक्टर्स कॅन गेट द बार डावन पण एक तेंच्या कडेन उलोवप हें खबर ना लायक क्रॅम्प्साचो मेन रिजन कितें तो टेक्स्टबुकार आमकां नसलो इफेक्ट्स कितें कितें आहा ते आसले बट क्रॅम्प्साचो सो शी एक्सप्लेन की बाबा कॉन्ट्रॅक्शन जाता आनी ऑलमोस्ट आमचो टिश्यू जो आसा पळय लायनिंगाचो तो शेड जाता कट जाता रायट. आमची अशी स्किन मोड जाल्यार आमकां कितले त्रास जातले भितर आमचो सगळो युट्रसाची लायनींग कट जावन
वाहून येता. ना इन सिंपल So- सांगा म्हटल्यार हयच म्हाका दिसतालें की एक सामान्य माणसाचा प्रॉब्लेम सामान्य माणसानं शेअर करप विथ प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वो मोर खूब तकलेन वयता Yes. आणि बऱ्या भाशेन तो अंडरस्टँड जाता. Yes. सो तुमी तो खूब प्रोवायड केल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद. आणि एक शेवटी तुमकां कितें दिसता की बाबा हेजेर फुडें एपिसोड शूट जावचे काणी जावपाक जाय आनी प्रत्येकान येवन Yes. पॉसिबल आहा त्या बायलांनी येवन आपले एक्सपिरियन्स शेअर करपाक जाय तुमी तांकां एक आव्हान करपाक शकता. येस, म्हाका अशें दिसता की जे हांवें सांगलें पळय म्हाजी जर्नी जी आसा ती स्मूथली आसली. म्हाका पिरियड जाली किंवा म्हाजें नॉलेज स्मूथली. थोड्यांची जी आसतली ती रफ आसतली किंवा थोड्यांची म्हाज्या पेक्षा बरी आसूं शकता. ओके, सो म्हाका दिसता की तेंच्यांनी आपले जे पर्सनल जे आसा पळय व्ह्यूज आसा किंवा पर्सनल एक्सपिरियन्स ते शेअर करचे. कारण दुसऱ्या मनशाकूय एक आयडिया मेळटा. जशें तुका म्हाजे कडल्यान आयज थोडें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तशें आमकांय तेंचे कडल्यान तेंचो जर्नी कितें आसा आनी तेंचे कडल्यान कितें नवें कितें तरी शिकोंक मेळटलें. रायट, सो म्हाका अशें दिसता की जर तुमी कम्फर्टेबल आसा जाल्यार तुमी फुडें येवन ही सिरिजाचेर एड ऑन करूं शकता आनी आय वूड रिक्वेस्ट. येस, आनी जर कोणाक शेअर करपाक जाल्यार डिस्क्रिप्शनान ईमेल अवेलेबल आसतलीच. सो तुमचो खूब खूब आभारी आसा. थँक्यू कौशल फॉर हॅव्हिंग मी आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली बिकॉज हे जे स्टोरीज आसा पळय म्हाज्यो आय डोंट थिंक हांवें कोणा वांगडान चडश्यो शेअर केल्ल्यो करूंक ना. बट म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी तुज्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता हांव खुबश्या जाणां मेरेन आयज पावलें. आनी सो actually- तेंकां म्हाज्या जे कितें एक्सपिरियन्स तेंकां कितें बरें दिसता ते दवरतली जे तेंकां आवडना आपलो दे कॅन point of view share अवॉइड करप. इट. बट जर तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान कितें तरी बेनिफीट जालें किंवा म्हाज्या एक्सपिरियन्सांतल्यान तुमच्या बद्दल कितें चेंज घडलो किंवा कितें तरी बरें इफेक्ट तुमकांय मेळ्ळे जाल्यार म्हाका खऱ्यांनी बरें आनी दिसता. एक्चुअली तुमकां परत सॉरी म्हणपाक सोदता की स्टार्टिंगून हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता पयलीं सांगलेलें म्हजो फर्स्ट एपिसोड आसलें आनी बाकीचे इंटरव्यूज एक्चुअली खूब घेतला पण आसल्या टॉपिकाचेर केन्ना उलोवंक नासलो. एक कितें म्हणटात तेका अशें तुमी समजून घेतलें आनी मागीर मागीर कम्फर्टेबल जायत गेलो तशें खुबश्या बॉयजांच्या दारात आसतलें. सो हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा एक प्रत्येक भुरग्यान असले टॉपीक उलोवचे येस आनी एकामेकाक समजून घेवचें जितलें उलयतलें कम्फर्टेबल जातलें तितलें खूब बरें जातलें. येस आनी खंय ना खंय वी हॅव टू टीच एंड एज्युकेट इच अदर. सो खऱ्यांनी तूं फुडें सरोन हो टॉपीक जो कवर अप केलो सो तुजे खऱ्यांनी खूब खूब आभार. कित्याक म्हाका दिसता खुबशे जे म्हाजे कोलीग आसा किंवा बॉय फ्रेंड्स आसात तेंकां ह्या बद्दल इतलें इन्फॉर्मेशन ना. सो तुज्या माध्यमांतल्यान आयज तूं त्या मनशा मेरेन तरी ना पावतलो. एक्चुअली हेची आयडिया बेजिकली येवप म्हणजे ते एक उद्देश सांगता. आमी आमच्या टिमीन एक 2 सेमिनार्स घेतलेले केपें स्कुलान स्कुलाचें नांव डिस्क्रायब करना केपें घेतलेले. सो थंय कितें जालें एक बोर्डाचेर बीन एक्सप्लेनेशन बरें चेडवांनी केलें बट चेडवांचें एक्सप्लेनेशन जालें पण अशें जालें की एक तेंचो पॉयंट ऑफ व्यू कोण समजून घेतलो रायट ते एक्सपिरियन्स केन्ना शेअर करतले. प्रत्येक फावटी कोच कितले फावटी म्हणून सांगतलो ती सगळी थिअरी नॉलेज जाली. येस आता आमी उलयले हे तुमी प्रॅक्टिकल सांगले बट जो आयकणारो हांव थिअरी आयकतलो ताका थिअरी जाली. सो जेन्ना तो उलयतलो शेअर करतलो असले कोणाक शेअर करना सो शेअर करीत जाल्यार एकामेकाक कनेक्ट करून आपूण बेगीन भितरल्यान भायर सरपाक शकता. किंवा तुवें ह्या टायमार अशेंच सॉल्व केलो प्रॉब्लम तो जाल्यार आपुणूय असो सॉल्व करपाक शकता. ह्या आयडिया क्लियरन्स गावता. एक्झॅक्ट. सो ह्यो एक विजन घेवन एक म्हटलें करूया म्हणून तुमच्या कडेन उलयलो. येस आनी म्हाका दिसता की जे स्कुलान सेमिनार बीन जाता पळय ती बरी गजाल. अश्यो गजाली गजाली तेंकां खबर ना तेवूय तेंकां कळटा आनी एका लेवलार आसता सगळीं भुरगीं सो बरे तरेन आपलें एक्सप्लेनेशन किंवा अंडरस्टँडींग जाता. आनी स्कुलान जेन्ना आमकां शिकयता बायोलॉजिकली शिकयता सो पर्सनल एक्सपिरियन्स आमचे डिफरंट आसले बिकॉज त्या टायमार आमी जस्ट स्टेप इन गेला. हय आनी ते चिंतून उलयतात न्हू एक 50 भुरग्यां कडेन उलोवपाक जाल्यार आमी कितें उलयतले. सो म्हाका अशें दिसता की पर्सनल एक्सपिरियन्स शेअर करचो विथ जेन्ना सेमिनार घेता जाल्यार फक्त थेरडिकल नॉलेज ना दिता प्रॅक्टिकल नॉलेज शेअर करीत जाल्यार भुरगे कनेक्ट जातले. आनी म्हाका दिसता मेन इंटेन्शन जे सेमिनारांचे आसता पळय आमकां बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्कुलान आसता आमकां प्रोसेस खबर आसता बट एक्सटर्नली जे कितें आमी फेस करता पळय जे आमकां सेमिनार थ्रू कळटा. जशें हांवें म्हटलेलें पळय एक रेफरन्स दिलो की आमच्या कॉलेजीन जाल्लो आनी तेजे वयल्यान कळटा. सो तेन्ना तुका रियलायज जाता की बाबा ही गरज आसा. दोनूय गजालींची गरज आसा एक्चुअली. चेडवांकूय एक्सप्लेन करपाची गरज आसा चेड्यांकूय एक्सप्लेन करपाची भुरग्यांकूय सांगपाची गरज आसा इन फ्युचर टू एवॉइड. Yes, thank you so much. Yeah, so thank you, Kaushal, for giving me the opportunity, and thank you so much for like understanding and listening nicely. Yeah.